मोगाच्या भाऊ भयणीनो पयल्यान पयले रेतिरेक आयला तुमकां समेस्तांक देव बरी सकाळ हांव मागता. पयस पयसावन तुमी आयलात तुमच्या काळजाचे अत्रेक घेवन मागणें घेवन विनवणी घेवन हांगासर वोडा बावडताना आयल्यात. मोगाच्या न्हू मोरयम आयल्या आयिल्ल्यांक ती कोणायकी खाली हातांनी फाटीं धाडिना, निराशी करना. तेंचे मागणें आमी म्हणटा मेमोरारे म्हणटा आसतना उडास्तोवर हे मोगाळे माये तुज्या आश्रयाक दावरलो, तुजी ससाय मागुल्लो, कोणूच निराशी जावन फाटीं वसोंक ना. आमची माय आमकां निराशी करना, खाली हातांनी फाटीं धाडिना. तुमचेर तुमच्या तेसावांचेर तुमच्या काळजाच्या अत्रेकांचेर आपले आशिर्वाद ती घालतली. रेतिरेक आयल्या तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात आमचे मोगाचे फादर रिचर्ड कॉड्रस पोट्टा रेतीर मंदिरांत जावन हांगासर ते आयल्यात आनी हर एक म्हयन्यांत हांगासर येतात. येवन रेतीर सोलन व्हरतात, आमच्या खातीर मागतात. पयसतावन आयल्यात तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. आमचे भाव हांगासर आसा जॉन डिसोजा फेरार हर एक हप्त्यांत हांगा येतात. वजंत्रां वाजोवन अर्गां स्तुती भेटोवन आमकां मागोवंक कुमो करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर डिवायन वर्डाचे आसात तांकांय स्वागत म्हणटा. मोगाच्या न्हू आयच्या दिसा तुमकां बरें मागता. देव बरें करूं. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देव बरें करूं. फादर तुमकां आमकां बोवा परबयचो स्वागत तुमी दिला आनी वर्त्या तरान सम्याक आमच्या मदगात आमी स्वागत दिवच्याक हांगा आसा. सम्याच्या वर्त्या येण्यात आमी पळयलें जाल्यार सीस ताच्या सांगात आसतना हर एक पटी पळयताले कितें हो कांय म्हणून दुसरें करता गी अजापा करता गी. थोडे जाण चिंताले तो आयलो जाल्यार आमकां व्हडलो म्हत्वाचो हुद्दो मेळटलो, आनी थोडे जाण चिंताले हो आमकां गूण करतालो, आनी थोडे जाण चिंताले हो आमकां खाण दितालो, आनी थोडे जाण चिंताले रोमा शहरांत रोमाची ती पदवी आसली ती खाण उडोवन आमकांय त्या बरी पदवी हांगा तो हाण दितलो म्हूण ते चिंताले. आनी अशें आसता जेजू ते कांयच घडणें करिनासता ताच्या वाटेर वेता आनी आयल्या सगळ्यांक तो बरें करता, बरें आपडटा आनी हर एकल्या वयर तो आपले हात विस्तरोवन तांकां नितळ करता. आनी तेंच बरेंपण आज जेजू आमचे थंय हाडच्याक आमकां ह्या बोवा परबायच्या मरियमाच्या पुनशेताक ताणें आपण हाडला. वेलांकणी मायेच्या पुनशेताक येवचें आमचे वर्तें भाग आनी असलें भाग आमकां फावो जाल्लें आसता. देवाक आमी आर्गां दिवंक जाय, देवाचो उपकार आमी बावडोवंक जाय. कित्याक त्याच सिसांनी उपरांत म्हणलें आमी आयकलां सम्या चडय आमचो बावार्थ, चडय इन्क्रीज ऑफ फेथ. आनी त्या देखून जेजू तांकां म्हणा लागलो तुमचे थंय सासवाकाना तितलो बावार्थ आसून तुमी मागशा जाल्यार मार्कस एवंजल चॅप्टर 11 वर्स 23-24 आमकां वर्त्या तरान म्हणटा तो बावार्थान तुमी मागशा जाल्यार हे दोंगर वचोन थंय पडोवन दी. आनी दोंगर म्हणल्यार कश्ट आमचे थंय आसात, दोंगर म्हणल्यार धगधवणे आमचे थंय आसा, दोंगर म्हणल्यार वळवळे आमचे थंय आसात, दोंगर म्हणल्यार पिडा आमचे थंय आसा. आनी ही सगळी पयस सरच्याक आमी सोम्याची स्तुती करया. स्तुती करतना कशें पावलोन सिलासान शाद्राक मेशक अबेदनेगो हांणी स्तुती करतना वापुरबायची वर्तेपण अजाप म्हणजे अजापा थंय जाल्ली तेंच अजाप आज आमच्या जिवनात जावच्या. सगळे आमी उबे रावया, सोम्याच्या स्तुत्येंत आमी एक जावया. तुमच्या गिता बुकांत पाण संको वा तमोरू मोचे घराणे सांगता म्हणया हांव आनी मोचे घराणे देवा तुझी सेवा करतले, देवा तुझी सेवा करतले. पाण संको 30 आणि 3 वा तमोरू. हांव आनी मोचे घराणे सांगता हांव आनी मोजे घराणे देवा तुझी सेवा करतले,
देवा तुझी सेवा करतले जॉर्दनेचे अल्तोडी जॉर्दनेचे पलतोडी जॉर्डनांच्या अल्तोडे जॉर्डनांच्या पलतोडे कैसराव असल्यारी कैसराव गेल्यारी कैसराव असल्या रे कैसराव गेल्या रे देवा तुका सदा कलते जातेले देवा सुद्धा तुका कलते जातेले देवा तुका सदा कलते जातेले देवा सुद्धा तुका कलते जातेले सर्वेस पोरा तुका सांडी नाव सांगता सर्वेस पोरा तुका सांडी नाव अन्या देवांग मादिना अन्य देवा मानिना कित्याक म्हळ्यार तुवें आमकां सोडयला कित्याक म्हळ्यार तुवें म्हाका सोडयलाय गोपान तुज्या मोगान आमकां वागयला गोपान तुझ्या मोगान आमकां वागयलाय आनी म्हजे घराणे देवा तुझी सेवा करतले हांव आनी म्हजे घराणे देवा तुझी सेवा करतले देवा तुवें आमकां बक्षिलाय देवा तुवें आमकां बक्षिलाय दया दाखोवन आमकां सांबाळलाय दया दाखोवन आमकां सांबाळलाय बसयलेल्या गांवाक आमकां पावयला बसयलेल्या गांवाक आमकां पावयलाय दुस्मानांत तुवें आमकां निवारलाय दुस्मानांत तुवें आमकां निवारलाय हांव आनी म्हजें घराणें सांगता हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी सेवा करतले देवा तुजी सेवा करतले ताळयो पेटवून सर्वेस पोरा तुका नावाडटा सर्वेस पोरा तुका नावाडटा उपकार तुजो बावुडटा उपकार तुजो बावुडटा तुज्यो आज्ञा आमी मानून घेतल्या तुज्यो आज्ञा आमी मानून घेतल्या तुजे उपादेश सदां पाळटल्या तुझे उपादेश सदा पाळटल्या हांव आनी म्हजे घराणें सांगता हांव आनी म्हजे घराणे देवा तुजी सेवा करतले देवा तुजी सेवा करतले जॉर्दनेचे अल्तोडी जॉर्दनेचे पलतोडी जॉर्डनांचे अल्तोडे जॉर्डनांचे पलतोडे कैसराव असल्यारी कैसराव गेल्यारी कैसराव असल्या रे कैसराव गेल्या रे देवा तुका सदां कलते जातेले 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 देवा तुका सदां कलते हालेलुया 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 गाण्यो ग्राब सभ्याचे जो अन्ना तुका सभ्याचे जो भारत आणि महिमा या वेळा या दिसा आमकां सिद्ध करता पावन केलाय जेजू सम्या आमले रक्तात आमकां दिलाय सम्या या सगळ्या वाटारात या पवित्र आत्म्याचा वर्तस्व रंगात सावली पवित्र आत्मा आमच्या देही राज करून पवित्र आत्मा देवावर ये पवित्र आत्मा सगळं जागत जाता दिता हयच्या सांगत आमच्या रे जोता परिणाम या भरग्या भोगावतो पावन कर तो आमच्या जगत आसाई सम्या तो आमकां दिता
त्या वरत्या पडावे सदा वागणता सम्या सम्याच्या वरत्या मकान भराव त्यात पवित्रता सगळ्या सदांच वाढव आणि सोडव सायतले सोर बरं म्हणतो आमका दे सम्या हालेलुया 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 देवाचो आत्मा आमच्या वयर येता आसतना वरती जर आमचे देह उपसत आले म्हणटा जो जेवण जाला जेजू त्या देखून पवित्र आत्म्याक जेजून बरें एक नांव दिलें आनी म्हळें ती जावन आतां जिविताची झरी आणि जिविताची झर आमच्या थंय सदांच वाळोवंक जाय एखादो वेळा बांयत झर नाटल्यार बांय सुकता खाली जाता आणि त्या बांय लागीं कोणून तो वचना ताका आमी पट्टू बांय म्हणटा आणि खंय झर आसा ते बांयत झर आसल्या देखून आमी परत परत वचून पळयता थंय झर देंवता हांगा देंवता आणि कितलो खुशी जाता त्या देखून पवित्र आत्मा एक झर जावन आमच्या थंय सदांच देंवच्याक एक झर जावन सदांच आमचे थंय वळच्याक आणि पवित्र आत्म्याचे सक्तेंत आमी सदांत बरो वमचो जीव घेवच्याक पवित्र आत्म्याक आमी आपोवया पवित्र आत्म्या आमचे थंय ये आणि आमच्या थंय जिये आमच्या सांगाता सदांच राव आणि जिविताची झर जावन आमकां उखल दरे मगच्चनो तुमच्या गिता बुकांत कोंकणी भक्तीक 288 288 ए पवित्र आत्म्या दैविक देणी तुला दैविक देणी तुला सांगता म्हणया ए पवित्र आत्म्या दैविक देणी तुला दैविक देणी तुला ए पवित्र आत्म्या सांगता ए पवित्र आत्म्या 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 पराक्लिता बुस्वोंडरा सांगता आत्म्या पराक्लिता बुस्वोंडरा आमच्या दया पोपीत करणारा आमच्या दया पोपीत करणारा सामान तुका सांभोमान सामान तुका सांभोमान करता भक्तीन आराधन करता भक्तीन आराधन ए पवित्र आत्म्या दैविक देणी तुला दैविक देणी तुला सांगता म्हणया ए पवित्र आत्म्या दैविक देणी तुला दैविक देणी तुला संसारात तुवे रूप दिले सगळ्या संसारात तुवे रूप दिले तुझ्या सारख्या मनशाक रचले तुझ्या सारख्या मनशाक रचले तुझी
आपले मोगांची आपले येतो ये पवित्र आत्मा दैविकतेने तुला दैविकतेने तुला ये पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्मा सगळा ये पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्मा हालेलुया 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 पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्मा देवाचा पवित्र आत्मा आमच्यावर असणे दाडे आमचा अभिषेक केला आत्मा पवित्र आत्मा ये उजाच्या आत्मा आमच्या ते देवाने आमच्या ते आजले सगळे बेपैसकर उजाच्या आत्मा आणि त्या स्वतःच्या आत्मा आमच्या ते ये स्वतःच्या आत्मा आमच्या ते ये आणि तोच माझा जावराचा पवित्र आत्मा आणि देवाच्या बोलतानाच्या पवित्र आत्मा वरत्या जीवाची पवित्र आत्मा जीविताची जर आमच्या ते देव जीविताच्या जरी नमका बर आणि सदा सोडण सोड बाबा त्याच पवित्र आत्मा घेऊन आमका आधार दे पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्मा आमका तो जाय पवित्र आत्मा पाराटलेला माझा जरा शारती जाण्याच्या पवित्र आत्मा ये आमच्या ते आणि आमका संपूर्ण जरा तुझ्या ताब्यात घे हालेलुया 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 दैविक देणी तो आमका लाभ सोड आणि सोड बाबा लाभ सगळे बरोबर आमका दी सम्या हे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्मा एक घडीभर आमचे डोळे बंद करूया दोन्ही हात कान आमच्या काळजावे दवरया ह्या वेळा सम्यान ते दिल्ली उतरावर त्या थराची या संसाराक आयला तरी हांव कष्ट सोसून चिवी दिवच्याक हे उतर भोव अपुरबायेचें आमकां सोमिंत दिता त्या देखून जायती योजना आमी चिंताव ती आमच्या कुशप्रमाणे न्ही देवाच्या कुशप्रमाणे जावच्याक रोमाकारां बरयलें पद चॅप्टर 12 वर्स 1 and 2 तातूंत अशें बरोवन आसा की आमी संवसारी आशेक वळाक जावन संवसारी संगतींनी मेते जावचे सोडून आमचे जीवन परिवर्तन करन कन्नडांत सांगचें मनसांतरಗೊಂಡು म्हळ्यार आमी संपूर्ण तरान आमचे काळीज मौन आनी जिवीत परिवर्तन करन नव्या जिविताच्या वर्त्या वाटेक आमी जिवंक जाय तेन्ना आमी संपूर्ण जातले उत्तीम जातले अति उत्तीम जातले आनी उत्कृश्ट जातले म्हणटा संपावलो आमकां आनी त्या वेळा आमकां देवाची खुशी कितें म्हणून तस परगट करतलो आनी ती देवाची खुशी आमकां कळीत जातली नातर आमी थंय जावन हांगा जावन थंय देवाची खुशी कितें म्हण कोणा कोणाडे विसारचें पडटलें पूण संपाल म्हणटा थंय आंगावेची गरज ना तूं नितळ जावन तुजें काळजां मनान परिवर्तन जाताना देवाची खुशी कितें म्हणलें देवूच तुका परगट तरान तुज्या दोळ्या मुखार तुज्या मोतीक आनी तुज्या काळजाक तें उगडापें करतालो आनी तसली देवाची खुशी करच्याक आमी आज व्हडा संतोषान आनी व्हडा मोगान ह्या पुनशेतांत आसा वेलांकडी मायेच्या पुनशेतांत आज आसतना कितलो आशिर्वादाचो शिवर सगळी आशिर्वाद आमचेर ती वताली आनी तीच माय केदांस आपल्या पुता सोडिनातली आपल्या पुताची येणे आपल्या काळजान घेतली आपल्या गर्भान घेतली उपरांत संपूर्ण जाणां पुताच्या आजारपणान ती जियेली आमकां त्या आजारपणान जियेत आसतना कितेंच कांयच उणें आमचें थंय आसचें ना हर एक सोमी ताच्या वर्त्या बापाच्या पदवी आनी महिमे खातीर परगट जाल्लें सत आमच्या जिवनाद्वारे आनी आमच्या जिणेद्वारे संपूर्ण करच्याक सम्यान दिल्लें तें आपोवणें आमी घेवया देवाचें उतर आतां आमी मग्न जावन आयकव्या माथेव सुवांजल 16 अध्याय 30 आनी 1 वळी तावन 30 आनी 6 वळ तवळ तावन जेजू आपले जेरुजालेम हावेची गरज म्हणून आपल्या सिसांक सांगोंक लागलो ते मलगड्या शास्त्र आनी प्रधान याजकाच्या हातांत
आपणा जायते सोसूंक आसतलें आपण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणा जिवांत उठयतलो म्हणून ताणें ताका स्पश्ट कळीत केलें तेदुआ पेद्रो ताका खुशीन आपोवन देव ते निर्मिना जावं सोमया तुका तें केदींच घडचें नाका म्हणून बेश्टोंक लागलो तितल्या जेजू पेद्रो थंय गोवन म्हणा लागलो म्हजे सरसिलो पयसर सैताना म्हज्या वाटेर आडकळटा तो फातर तूं कित्याक देव चिंता तेशें तूं चिंतिनाय मनीस चिंता तेशें तूं चिंताय देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय मनीस चिंता तशें तूं चिंताय जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान तुका क्रिस्ता बशें मगचे न्हू अपुरबायेचो दीस देवान दिल्ल्याक देवाक अर्घ दिवया देवाचो उपकार बावडया आनी प्रत्येक तरान देवा ते एक जावन सोमेच्या वर्त्या मोगान जियोंक आमी आज हांगा जमल्या देवान केल्लीं अजापां विचित्रां आमच्या जिवनांत यथेश्ट मापान आमी वर्णूंक शकता एका दोळो बसून आमी पळयलें जाल्यार ती सगळीं आमच्या दोळ्या मुखार येता आसतना आमी भोगूंक शकतले इतलें बरेंपण देवान आमकां केलां गे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 कशे आहात तुमी सगळीं बरीं आहात वय आज इल्लो प्रकाश दिसता म्हाका दिसता की भायर इल्लो प्रकाश बरो आसा उजवाडी बरो आसा आनी भायर आमच्या कंपाउंडा भायर जायते उजवाड आतां आयला आनी रोड रोवन जाला आनी त्या देखून त्या रोवन रोडार येता आसतना तुमचें तें इल्लो परजळ चड दिसता म्हाका येता आसतनांत दॅट इज द वायब्रेशन आनी दॅट इज द वायब्रेशन आनी तसलो परजळ आमचें थंय आसा जाल्यार खंयच्याय कश्टांक दगदवणेक वळख जाल्यार आमकां ती दगदवणी आनी कश्ट उतरवणी करूंक कांयच कश्ट जावचे नात त्रास जावचे नात तेज्या बदलाक ती दगदवणी कसली म्हणून आमी समजून घेवन त्या दगदवणेंत कितें बरेंपण आमकां आसा म्हणून समजूंक शकतले हांव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 म्हगे भावन आनी भयणीनो जेजू आज देवाची योजना आनी मनशाच्या योजना मदलो फरक आमकां दाखयता त्या खातीर पेद्रो बळे कितल्या अपुरबाय चिंता जेजूक ते कश्ट येवन वचो आनी ताच्या पयलेंच जेजून ताका म्हणलें ह्या उतरा पयलें तूं जावन आसा कडप आनी तुजें तें हांव म्हजी गजमातां बांदतालो आनी जें कितें तुका उगडापें केलां तें मनशान न्हय देवान हें पळयलो पेद्रो कितें जालो इल्लो फुगलो बारीक आपूण व्हडलो म्हूण ताणें लेखलें आनी ताच्या थंय जायतो हाम भाव आयलो त्या देखून पेद्रो कितें करता जेजून आपल्या कश्टा मरणा विशयांत उलयतना ताचो हात धरून व्हरता पयस व्हरता आनी त्या 11 जाणां सिसांक थंय सोडटा आनी जेजूचे की व्हडलो म्हूण तो चिंता पळय थोडे फुडें आमी चिंता आमी देवाचे की व्हडली तेंच ताणें चिंतिल्लें जावन आसा आनी थोडे फुडें आमी चिंता आमी नातल्या कांयच जायना आमी चिंतचे मात तें आमी चिंतचे मात हांव पळयता जायते कडेन आमी थोडे फावटी नातल्यारय जाता सगळ्यांक घडता पूण आमी आसल्यार आनी केली सोबाय सोडता तितलेंच आनी हांगा पेद्रो ताका आपण व्हरून जेजूक सायडीर व्हरून म्हणटा तें तुका निर्मोना जावं आनी ह्या वेळार जेजू म्हणा लागलो म्हजे तन पयसर सैताना सैतान म्हळ्यार ताच्या थंय रिगोन आसचो तो अहंभाव आनी कश्ट येवन वचो म्हणलें एक चिंतप त्या देखून जेजू म्हणा लागलो तूं एक आडकळ तूं एक पातळ सैतान म्हणलो एक आडकळ त्या देखून जायतीं जाणां आज आमी क्रिस्तांवां कितें चिंता हांव क्रिस्तांव त्या देखून म्हाका कश्ट ठेवन वचो जे डिवायन रिट्रीट सेंटर पडटा घेवचे जायतीं जाणां म्हणटा फादर आमी इतलें मागिल्लें फादर काल एक कुटुंब आसलें खावूर जावन होन्नावर खावूर थंय जायते वर्सां जावन मागणें चलोवन व्हरतात तीं आनी अशें आसता तेजी धूव हांगा आमच्या रेतीर आयिल्लीं दोगां जाणां आनी ती विचारतालें म्हजे कडेन फादर आमी इतलें मागलें जाल्यार आमकां कित्याक अशें कश्ट आयले म्हज्या दाडीक स्ट्रोक जालो आनी आज ताका सोलोंक कश्ट जातात आमी चिंचे इतलेंच आमी मागता त्या देखून आमकां कश्ट येवंक नजो पूण देवाचो पूत जावन असो जेजू म्हणटा
मनशाबदान कश्ट सोसूंक जाय आनी ताणें मरोंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा ताणें पुना जिवन जावंक जाय. ह्या सिसांक आयकल्लें इतलेंत ताणें कश्ट सोसूंक जाय, मरोंक जाय, पुनर्जीवन पण आयकलें, पूण तें कितें म्हण ताका कळीत नासलें. त्या देखूनच ते घाबरले. आनी पेद्रो स्पेशली जायतो गडबडलो. कित्याक म्हळ्यार तो मरोंक जाय, कश्ट सोसूंक जाय, पुनर्जीवन जाता म्हण ताणें चिंतूंकच नासलें. त्या देखून ताका हें सवाल उदेलें आनी तो म्हणा लागलो, हें तुका निर्मोना जावो. त्या वेळार जेजू म्हणटा ताका, पयस सर सैताना म्हजे जावन. कित्याक सैतान एक ब्लॉक जावन आसा. जायते पटी आमकां सैतान कसो ब्लॉक म्हणलें मुखार वेता वेता आमी पळया. देवाची योजना संपूर्ण करच्याक जवसार आड येता. जायते पटी असले सवालां घालता, तुवें मागणें केलाय, कितल्या जाणांक बरें केलाय, तें केलाय, हें केलाय. त्या देखून हांव केदाळे रेतेरी गेले जाल्यार आमच्या लोकांक हांवें फस्ट दीस सोमारात सांगचें, हांव रेतेर दिवंक येवना, हांव रेतेर करूंक आयलां. कित्याक हांव रेतेर दिलो जाल्यार हांव आसलें दिवन 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 खाली जातालो. रेतेर केली जाल्यार आनीक म्हजें थंय सकत वाडटली. तें तांकां बारीक सरप्रायज. तांणी पळोवचें, ओ कित्याक रेतेर दिवंक येवना गी, ओ रेतेर करूंक आयला गी. वय हांव तुमच्या संगत रेतेर करूंक आयला. कित्याक म्हळ्यार नाजाल्यार हांव एकलोच उलयतालो आनी तुमी उलोवचे नात. आमच्या डिवायनान कितें जाता गे म्हळ्यार आमी 5.5 दीस सांगता आसतना आमचें सांगतपण बारीक घट जाता. हर एकल्याची वळख आसता. कित्याक एक ह्या जागे कुमसारा बसता आनी ताची सगळी परिचय ताका जाता आनी त्या उपरांत ती रेतेर चलोवन वची रीत दुसरी जाता. तेदळ ताणें म्हणचें आसा, त्या रेतेरींत आमी भागीदार जावन पाटी वेता आसतना आमकां कितलो संतोश जाता. कित्याक म्हळ्यार तांच्या कश्टांक, तांच्या दगदवणेक, तांच्या सवालांक तांकां थंय जाप मेळटा आनी ती जाप घेवन ती पाटी वेताना तांकां दगदवणी ती एक समस्या म्हण बघना, दगदवणी एक आशिर्वाद म्हण बघता. त्या देखून ते म्हणटात, वय फादर आमकां कश्ट आयल्यात वय, पूण आमी मागणें रावोवचें ना. काल ती म्हणा लागले म्हाका, आमी मागणें म्हणून तुमी रावोंक जायना. जवसार मार दिता म्हणून तुवें रावोंक जायना. जवसार आडखळ घालता. कित्याक म्हाका आनीक उडास आसा. म्हाका दिसता 2018 आमचे येवच्या 19 परत आमचो परजळ डिवायनांत आसा कन्वेन्शन. 2019 कन्वेन्शन दुसरे दीस सकाळीं आराम जावचें आनी हांव बॉम्बे जावन आयिल्लो. मात्र येवन जस्ट हॉलाक येता, अरेंजमेंट पळयता म्हूण गेल्लो. एक फाटली उदक काडटाना निसर पडोन म्हज्या लेफ्ट दाव्या पांयाची हाडां 3 कुडके जाली. आनी हांवें म्हळें आतां फाल्यां म्हणसर हांव हॉस्पिटलाक गेलो. हॉस्पिटलाक पेन किलर काडले आनी म्हळें फाल्यां म्हणसर हांव रावतालो. कित्याक कुटुंबोत्सव हांवें आराम करूंक आसा. ती सेशनां कोणें आतां करची म्हूण हांवें चिंतलें. पूण तितल्या फादर अगस्टिनाक कोणें मॅसेज दिली, तो वचोंक आयकना हॉस्पिटलाक. कुटुंबोत्सव फस्ट दीस करून वेता खंय. फादर अगस्टीन चेन्नय गेल्लो, आयलो आनी म्हाका पळोवन म्हणा लागलो, आमी आतां रिस्क काडूंक जायना, इमिडिएटली तुवें वचत जाय आनी आतां इमिडिएटली ताचें ऑपरेशन जाय. ऑपरेशन जालें आनी 8 दिसांनी हांव पाटी आयिल्लो. आनी त्या वेळार हांव बसोन चिंतना हांवें चिंतलें, सैताना जायते आडखळ तूं दिताय, पूण हांव तुका आडखळेंत भितर वगेत बसचो ना आनी तुका चान्स दिवचो ना. आनी त्या वेळार तें कोंकणी पात्रांव कोणूच नासलो. आनी अशें आसता ब्रदर दिनेश आसलो आतां ते मरण पावल्यात. आनी तो म्हणा लागलो, फादर कितें करचें. हांव म्हळें फादर अगस्टिना कडेन वच आनी परमिशन विचार. फादर बाबा कशें म्हणी करन आमी तें रेडी करता. आनी हांव सगळीं कुमसार आयकता. त्या हप्त्यांत आमकां आसले 400 जाणां कुमसाराक. आनी 400 जाणां कुमसाराक आसतना बायलो पात्र बसलो एक क्लोज कन्वेन्शना खातीर. आनी त्या वेळार ताणें म्हजे कडेन म्हळें, फादर तुमकां कांय करूंक जाता की. हांव म्हळें हांव करतालो. उरिल्लें कितें आसत तांकां म्हज्या लागीं धाडा. आनी आख्या रुमांत हांव बसतालो. बसनातलो ते जाणा हांव आड न्हिदतालो आनी सगळीं कुमसार आयकतालो. आनी एक कुमसार आयकलें देखून कितें जालें पळया मोगाचें न्हू. म्हणजे थंय एका तरेची सगत बगली. आनी कन्वेन्शन जाल्या उपरांत दुसरो थंय कोंकणी पात्राप नातलो. आतां कितें करचें म्हणा लागलें. हांवें तांकां सांगलें, तुमी म्हाका तितू म्हणचो व्हीलचॅरार व्हरून आल्तारीक व्हरून उखून दर्शात जाल्यार हांव आराधन करतालो आनी हांव मीस भेटयतालो. ही 2 मात तुमकां प्रॉब्लेम. उरलें खंयचेय प्रॉब्लेम तुमकां येना. आनी तांणी सांगले बरी तशेंच केलें मोगाचें न्हू. आनी हर एक दीस हांव म्हणल्यार बरी म्हाका ते उखून व्हरतले आल्तारीक दवरतले. 7 चेर आमी दवरतले. मायक चिकेन एलवेट कर दवरतले. आनी त्या प्रमाणे दोनी पांयांक ह्या सायडीर त्या सायडीर म्हणून
चेहरान दवरताले आनी अशें करून मिसाचें बलिदान खंयचोय पत्रप नासतना सयत आमी 1 म्हयनो संपूर्ण ते सेक्शन आमी चलयल्ले जावन आसा. त्या वेळा हांवें सांगिल्लें सैताना तुजो खेळ हांगा चलना, तूं एक आडखळ पूण ती आडखळ हांव खाण उडयतां. त्या देखून काल हांवें तांकां सांगलें पळया तुमचो डॅडी हार मारल्या जावंक पुरो पूण ताणें बसोवन ताचीं कामां करूंक जाय, ताचें मागणें ताणें मुंदारसून व्हरूंक जाय. इगर्जमातेच्या हाताखाल तें आसा तर ह्या जगाची ससाय तुमी घेवन त्या प्रमाणे तुमचे मागणें मुंदारसून व्हरा. ती म्हणा लागली आमी सगळे रावयला फादर, रावोंक सैतान मार दिता म्हण तुमी रावोवची गरज ना, तुमी मुखारसून वचा जाय. ते दळा सैतान डिफीट जातालो, आमी गेलो जैत आपणायतले हांव ना तर सैतान म्हणटालो पळय तुका कशें भितर घालें. आनी म्हाका अजुनूय सगळ्यांनी ताणें गेल्ले जाणा आज जायतीं जाणां ते येता आसतना ताणें म्हणच्या आमी तुमकां त्या दीस न्हिदिल्ल्या वेळार पळयल्लें फादर, आमी तुमचे लागीं कानार येवन कुमसार जाताले आनी न्हिदिल्ले कडेन तो हो स्टॉल घालनासलो. आनी म्हाका अजुनूय उडास आसा कितलेशे जाण येता आसतना म्हाका कळमीत नासतना कुमसारां करता आसतना सयत म्हाका केन्नाच हांवें कित्याक करी जाय म्हूण बगोना, आनीक चड करी जाय. देवाच्या कामांत आमी मुखारसून वचत जाय. देवाक आमी गरज आसा जाल्यार देव त्या प्रमाणे आमकां उपयोग करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मगेच्या बानाडे म्हणना तर आमी कश्टातना वळवळटना दगदोणी बगतना समस्या येतना आमी कितें करता? पयल्यान पयलें आमी कितें करता? आमी कितें करता? देवा तुका आर्गां तुका होगळाप बरें बरें जालें म्हाका कश्ट आयिल्ले म्हण सांगता की पयल्यान आमकां राग येता, जायतो राग येता. राग कोणा वयर? आमच्या वयर न्ही, राग हेरां वयर. आमी केदाळय ब्लेम करता, हेरांचेर बोट दाखयता आनी म्हणटा ताच्या देखून म्हाका अशें जालें. आमच्या रेतीन देखली आसली ती म्हणा लागली, तरणाटी जाली लॉयर, आनी ती म्हणा लागली फादर म्हजे सासू माय देखून आज म्हजें जिवीत अशें जालां फादर. काजार जावन 5 वर्सां जालीं फादर, भुरग्याचे देणे ना फादर, आनी म्हजें थंय केदाळ एका तरेचें दूख आसा फादर. म्हज्या सासू माय देखून, म्हज्या सासू मायन म्हाका कितें म्हळ्यार गोताय फादर, म्हाका कळ्ळें नांव धरलां गोताय फादर. कळ्ळें नांव? हांव वाळय खंय फादर. हांवें म्हळ्यार तुका पळयतना वाळय बरी दिसना सायबिणी, सदां इतलें मोठें आसा तें. आनी हांवें म्हणटा वाळय, म्हाका दिसता तिच्या दोळ्यांची दिश्ट सारकी ना म्हण दिसता. तिका इसार हांव वाळय बरी दिसता हांगे म्हण इसार म्हण सांगलां ताका. फाटी वचून काल गेला त्या फाटी आनी तिका वचून इसार. म्हाका दिसता काल प्रॉब्लेम आसा तिच्या दोळ्यांनी, तूं वाळय न्ही. त्या देखून तुवें कित्याक घेतलें? आनी ताचो गोवी आसलो तो शिपार आसा तो येयलो आनी तोय म्हणा लागलो फादर ताका हर एक पुटी म्हणटा आमच्या घराक वाळय लागल्या, आमच्या घराक वाळय लागल्या. पळया ताचो सगळो संतोष ताणें होगडोवन घेतला. आनी थोड्यांनी सासू मायनी ब्लेम करचे सुनेक आमच्यान चड ना, कित्याक म्हळ्यार आमी सांगाता रावचे उणें न्ही काजार जाल्ल्या उपरांत आमच्या थंय तें पळोवंक मेळना. गोंयकारां थंय जायतें पळोवंक मेळटा. हांव विचारचें ना, तूं सांगात फादर आमी खंय वयचें, आमी सांगात जाता आसा आमी सोडून वचना हांव एकामेकाक. तुमी गोंयकाराचे फॅमिली पळयले जाल्यार मोगाच्यान आमच्या रेतेरी घेवचे ती जायतीं जाणां सांगाताच. पूण आमच्या आज स्टायल चेंज जाल्या, न्युक्लियर फॅमिली जाल्या, त्या देखून आमकां तो अनुभव ना. पूण तांकां तो अनुभव बरो आसा. एक पटी एक पाद्राब एका घरा विजिटिंगा म्हूण वेताना सासू माई बोब घालता खंय व्हडल्यान सुनेक, हॉल नाका जाल्ले शब्दांत गाळी दिता खंय. पाद्रा भितर गेलो तो चिक्के रावले. तो म्हणाला कितें जालें? त्या वेळेर फादर म्हजी सून कशें जालें नाका नापास सून तें ताणें म्हाका कसलो शब्द सांगला गोताय तुमकां? ना म्हणा लागलो गे. कित्याक सांगला? ताणें म्हाका हिपोपोटामस म्हळां फादर. हिपोपोटामस म्हळ्यार गोता तुमकां? दर्याचो ह्या उदकाचो गोडो म्हण अर्थ. तुमी पळयतात तुमी मृगालयाक गेल्यार थंय तो चोडवटी उदकान बुडता, वयर येता उदकान बुडता. पळोवंक थोडे पटी एक तराचे डिफरंट दिसता तें पळयता आसतना. मागीर थोडे पटी तो बरोय दिसता कित्याक म्हळ्यार उदकांत जावन वयर येतना इतलो मोठो. ताणें म्हाका हिपोपोटामस म्हळां फादर. कितें आतां काय बोब घालची? फादरा विचारलेलो केदाळ ताणें म्हणलें 6 म्हयन्या पयलें फादर. देवा सायबा 6 म्हयन्या पयलें ताणें हिपोपोटामस म्हणलें, दर्याचो उदकाचो गोडो म्हणलें, हिका आज उडास गायला. तो म्हण 6 म्हयन्या पयलें न्ही? वय फादर 6 म्हयन्या पयलें. पूण खालो मृगालयाक वेताना हांवें थंय पळयलें फादर हिपोपोटामस.
त्या दाळा म्हाका गोत्तो हिपोपोटामस म्हळ्यार कितें म्हणून पळया 6 म्हयने का कांय पडो नसो ना कित्याक म्हळ्यार तिका हिपोपोटामस म्हळ्यार कितेंच कळीत नासलें त्या दाळा ती वगेत आसली आतां 6 म्हयने उपरांत काल मृगालय आयकताना हिपोपोटामस देवा सायबा ह्या म्हज्या सुनेन म्हाका हिपोपोटामस म्हणलें आतां कळ्ळें तिका हांव हिपोपोटामस बरी सांगी फादर म्हणा लागली गई ती पात्राळ म्हणा लागलो गे ना तूं हिपोपोटामसा बरी नाय हिपोपोटामसा मृगालयान तूं हांगा आसाय न्ही कित्याक आसलें नाका जाल्यार दळदीरपण तुजें थंय म्हणा लागलो न्ही फादर म्हाका राग थोडवंक तांकां ना फादर साहित्य फुडें आमी ब्लेम करचें हेरां वयर घालचें हाचे पयले फुडें हांव उलयलां सर्कल ऑफ कन्सर्न म्हणून आमच्या कंट्रोलार नातलें आमी हेरां वयर घालन कांयच फायदो ना ताणें तशें केलें आणे अशें केलें म्हूण तुजें जिवन कित्याक तूं मोठवें करताय काल आनी एकल्या येयली रडताली कन्नडा आमचें कुटुंब आसलें कन्नडा पवित्र आत्मा महोत्सवा आमचें मंगळूरकार न्हू रडताली फादर म्हजें सगळें गेलें फादर कित्याक गेलें बाय हें म्हूण विचारलें फादर कितें सांगचें फादर पळया फादर म्हजे हात पुरा सगळे कुसोन गेल्ले बरे गेल्यात इस्रायलांत आली खंय पांयाची खास सगळी गेल्या मोगाच्या पळयत आसतना म्हाका निसाकी तिचे सुरसुरे बगले पूण कितें जालां बाय फादर आमी एक प्रेयर ग्रूप केल्लो फादर सगळ्यांनी मेळोन थोडीं नांवां सांगलीं हांव तुमकां सांगना पूण थोडीं नांवां तिणें सांगलीं आनी ओके कितें जालें त्या प्रेयर ग्रुपांत थोडीं प्रेयर करची मनशां सयत जॉयन जालीं फादर आनी तांणी कितें म्हळ्यार म्हज्या दुवेच्या ह्या पुताच्या एज्युकेशनाक म्हाका इल्ले पयशे जाय त्या दळा त्या प्रेयर ग्रुपेच्या लिडरान विचारलें गे मोग्याचें न्हू तूं कितले दिवंक तयार आसाय ही पाप इल्ली 7वी बायल मनीस इल्ली 7वी आनी ही म्हणा लागली गे म्हजे कडेन दवरिल्ले 5 लाख रुपया आसात आनी ती म्हणा लागली गे 3 म्हयन्यांनी बडी दिता 3 म्हयन्यांनी बडी दिता म्हणून सांगला कोण प्रेयर लिडर म्हणटा कोणें पयशे विचारला ताणें न्ही ताणें लिडरा मुखार विचारला 3 म्हयने जाय 3 म्हयन्यांनी तुका फाटीं दिता मागीर तूं ते 3 लाख रुपया तुका केन्ना वचोंक म्हाका 7 म्हयने आसा 7 म्हयने जाताना वचचें तुवें हांव ते फाटीं काडून दिता मोगेचें अशें तिचे 5 लाख गेले आनी एकल्यान 6 लाख दिले आनी एकल्यान 8 लाख दिले अशें सगळ्यांनी मेळोन 40 लाख करून दिले 40 लाख करून दिल्ले उपरांत 3 म्हयने सोड 6 म्हयने जाले त्या पयशां खातीर बायल मनीस पासपोर्ट नासतना आनी 6 म्हयने रावली धरले जाल्यार भितर बसती आसली आनी 6 म्हयने रावली आतां ही सरताना म्हणटा काय तुमी म्हाका फोन करची गरज ना म्हाका दिवंक जाल्यार दितालीं केदाळा म्हूण म्हाका गोत्तू ना आनी रडता आनी म्हणटा हांवें दवरले ते पयशे म्हज्या दुवेच्या काजारा खातीर फादर साहित्य जाणांक आमकां कितें बगता म्हळ्यार अशें जाल्लें देखून म्हाका देवान अशें कितें केलें कित्याक अशें देवान म्हाका केलें म्हणटा ती सवाल घालता पूण ती सांगना हांवें तिका सांगलें पळय इतले पात्र वाचले त्यात इस्रायलान म्हजोच क्लासमेट आसा फादर संतोष तेजे लागीं वचून एक शब्द ते पुरा दिवन जाल्ले उपरांत सांगलें काय तिणें पात्राबा लागीं म्हळें आनी इल्लो राव जालें वाड म्हण येते आसली जायत्या जाणांक आमकां बाळबुधी दिवचे ताचे उपरांत रडोन येवचें म्हजे भावना मेळना आमकां इतले अवकाश आसात वचून विचार जालें मागीर फादर संतोश म्हणलें गे बाय तुका एक घडीभर म्हज्या लागीं घेवंक जातें नासलें केदाळ हांव मेळटो नासलो तुका हांव हांगाच आतां इस्रायलांत तो जायते वर्सां थंय आसा आनी अशें आसतना तुका म्हज्या लागीं येवंक जातें नासलें तें म्हाका कळोना फादर सडन म्हज्या तोंडांत आयलें 5 लाख म्हणून सांगला न्ही देवा उतर म्हणून तिणें चिंतलें आसता आपणाच्या तोंडांत जावन येवचें देवाचें तूं उतर म्हणून मग भावना मेळना जायते फुडें आमी करता सूख आनी हेरांक ब्लेम करता ताणें तें करना हें करना म्हज्या लागीं आयलें हांवें म्हळें बाये हांवें घालें म्हाका येत म्हाका पूण म्हाका बरो वचना हांव तुका बिलकूल बरो वचो दिना कित्याक म्हळ्यार हांव हांगा बसयल्ल्या कडेन जायते कावन्सिलिंगा येवच्या कडेन पळयता ताणीं सांगचें हांव आयकता दिल्ले पयशे पाटीं दिल्ले जण बारी उणे आसात पूण म्हाका देव आपल्या वर्त्या मोनान त्या मनशाचें मोन मोळोवन तुजे पयशे पाटी आयले जाल्यार बरे आसात म्हूण सांगलें तर आमी जायते पटेन हेरांक कितें करता हेरांक ब्लेम करता बोट जगता आमच्या भितर राग दवरून आमी हेरांक ब्लेम करचें आज ती रडता राग आसा तिचे थंय अशें करतात की फादर मनशां
म्हळ्यार तुमकां कोणें करूंक सांगलो तो ग्रूप म्हण विचारलें तुमकां त्या ग्रुपात जॉईन जावंक कोणें सांगलें आज आमी जायते जाणां मोगाच्या भावान हाडे बेडे राव खंयच्या ग्रुपाक थोड्यांक आमकां बारीचे व्हडलें व्हडपण हांव 5 ग्रुपांचो एडमीन कोलो एडमीन तूं कोणाक हाडलें तांकां हांकां इस्रायलांत आज आमच्यात पडटात ते 2-3 जाण एक ग्रूप करन थोडी मागणी चलयतात आमकां मागोवंक कळीत ना आमच्या घरांनी मागण्या करूंक कळीत ना ताणें तें गेल्यार मात तुका मागण्या करूंक कळीत तुका तुजो पवित्र बायबल ना मोगाच्या भावन आनी भयणीनो जायते जाणां आज आमी कितें करता म्हळ्यार आमकां रेस्पॉन्सिबिलिटी काडूंक नाका त्या देखून ताणें मागणें केलें हाणें मागणें केलें ताच्या ग्रुपाक सेरवलो हाच्या ग्रुपाक सेरवलो आनी विदोळी जाल्ले क्षण देवाक ब्लेम केलें आनी देवाच्या मनशांक ब्लेम केलें तुका दिवंक सांगोना न्ही म्हळें हांवें तुका दिवंक सांगोना त्या उपरांत हांवें तें गॅस विचारलें तिची भयणी आशिल्ली म्हजे कडेन ती इल्ली गव्हर्मेंट सर्वंट आसा बाये एकात तुज्या मुखार विचारता एका ह्या जाकान आमकां गरज आसा शिकपाक 5,000 कोणाकी दी म्हूण दिलें जाल्यार ती दिती की म्हूण विचारलें तें दिती ना फादर ह्या जाका काल्याक पयशे म्हूण ती हाली तर आनी 2-3 झिरो घालून दिवंक तुका जाता कश्टान आशिल्ल्यार तुका दिवंक कळीत ना थोडे फुडें आमी कितें करता जाल्यार ग्रुपांनी सेरवन मोगाच्या भावान हाडे बेडीन हांव नाका जाल्लें डिसिजन काडयता उपरांत आमी सांपडता आनी म्हणटा म्हाका कितें कळीत आसलें कित्याक तुवें त्या बायल मनशाक हांवें सांगलें ना तुजे कडेन खोंत ना तुजे कडेन दैवीक काकूचे तेर्साची उतरां खंयच्या ग्रुपाक राखोन त्या ग्रुपार राखोन हाच्या ग्रुपार राखोन ना जाल्यार वच पवित्र सक्रामेंत आसा पवित्र सक्रामेंत तुजे इगर्जेंत आसा वच आनी एक जा आनी माग जायते जाणां आमी तें समजनासतना कितें 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 करता मिडिया आज मुखार गेला वय पण मिडिया मुखार गेला म्हणना आमी आमचे मागणे मिडियाक सारी करचे न्हय आमचे मागणे काळजा मनांत जावन येवच्याक आमी ते हाडी जाय ती उतरां मिडियाचे तोंडांत जावन न्ही ती उतरां तुज्या काळजांत जावन हे जाय मोगाच्या भावान हाडे बेडे न्हू त्या खातीर केन्नाच असल्याक तुमी सर्व न्हू नाका जाल्ल्यांत सांपडच्या बदलाक जेजू लागीं वचा बरें दिंबिकन मागा आनी तितलेंच पावता आमच्या घरांनी बरें कर कुटुंबाची आल्तार सोबया पळया हे तें नाका जालें तें दवर हें दवर आज आमचे मॉडर्न मिन्स चड जाल्यात त्या देखून आमी जाय जाल्यार बरें करता नाटल्यार आमी आउटडेटेड म्हूण चिंता वी आर आउटडेटेड इन आवर प्रेयर लायफ आमच्या मागण्याचें जिवीत आज आमकां तो बरो वचना आज आमच्या थंय तो बावडता ना आमच्या थंय बरो पत्तेणी ना कित्याक म्हळ्यार आमी खऱ्या मोनान आनी कालत्या काळजान मागना कोणे मागले मात्र आमी आयकोवचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगेच्यान तर आमी जायते फुडें ब्लेम करचे आमच्या रेतीरेक एकलो आयिल्लो एक ऑगस्ट म्हयन्यांत आनी तो म्हाका म्हणूंक लागलो फादर 4.5 वर्सां ताका प्राय फादर म्हजी हायट पळया फादर पळयलें हांव ना मिडियम दी फादर सगळीं जाणां हांव शॉर्ट म्हणटात फादर हांव मोठो हो खंय फादर हांव मोठो हो खंय जाके हो बरी खंय फादर म्हणणार घालनालें सोबीत दिसताय तूं म्हळ्यार ना फादर तुमी बेश्टे म्हणटात सोबीत दिसता म्हण हांव सोबीत दिसना यू लूक हँडसम म्हळ्यार हांवें दादल्या मनशाक गेल्यार हँडसम म्हळ्यार बारीक नो 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 आय एम नॉट हँडसम एट ऑल हांव मस्त मोठो मागीर तो म्हणा लागलो पुरपुरोन हांव मोठो जावन कोण कारण गोत्ताय फादर तुमकां ना म्हाका गुतू ना म्हजी मम्मी फादर देवा 4.5 वर्सां प्राय सो येवन म्हणटा हांव मोठो जावन म्हजी मम्मी कारण फादर हांव म्हळें कशें रे तूं मोठो जावन तुजी मम्मी फादर हांव ल्हान आसतना म्हज्या मम्मीन म्हाका सायकल दिवना फादर देवा जाय गे सायकल दिवं नाका हो म्हणटा हांव सायकल गुड्डेल्लो जाल्यार फादर हांव आणखी लांब जातो आसलो फादर दिल्यार हांव म्हळें मामी आयल्यार तुजी वय म्हळ्यार आमी थंय मस्त क्लोज उलयता हांव जायते ती आयली तिका कळीत आसा आमी थंय म्हळ्यार आमकां रेतीरे गेले सगळे आमचे कुटुंब आमी त्या प्रमाणे उलयता इतल्या प्रमाणे उलयता हांव गे आमकां कांय डिफरन्स ना घरा आमी कशें कुटुंबांत उलयता तशें उलयता हांव थंय रेतीरे आसतना आनी तशें जाय कित्याक म्हळ्यार तसो एक संभव आसल्यार कितलें बरें पडून बघता आनी ताका हांवें म्हळें मम्मी काय रे तुजी मम्मी उदें हांव फादर
ही पयस रावल्या जायते म्हळ्यार आनी हर एका पात्रा कडेन वचून तिकात पोट जगचें. हांव मोठो जावं कारण म्हजी माम्मी ती चिंता कोणा पात्रां खालें चिंतात कोणा म्हण. हांवें म्हळें मम्मी द्या डॅडी येयला वय डॅडी येयला दोगांक आपय म्हळें आयलीं. ताका मद्याकात रावलें हाच्या माम्मीक उजव्या रावलें डॅडीक दाव्या रावलें. अशें पळयतना त्या गांवची हायट एकच. हांवें म्हळें तुजी मम्मी मोठ्ठी तुजो डॅडी मोठो आनी आतां तुका खंयची जीन्स हाडची रे जिराफेची जीन्स हाडची गे तुका लांब गोमटी जावंक लांब पांय जावंक तें म्हाका गोत्तू ना फादर. सायकल दिल्लो जाल्यार हांव आणकी लांब जाता फादराच्या तकलेंत खेळताळा गेला की देवा गोत्तू 4 वर्सां जाल्या आनी मरता म्हणसरी तुज्या तकलेन तेंत खाणो बसताय रे म्हळ्यार हांवें ताका सांगलें. आनी 3 दीस उरल्यात रे तिरीक. हांगा आमचे कडेन 3 सायकलां आसात. 3 दिसा एक सायकल दिता. कितलें उलटा घालून मारूंक आसा ह्या सामकर मारूंक आसा मार खोटें कितलें तुका पेडल करूंक आसा कर कितलो लांब जाताय पळया मनीस. ना फादर आतां दिला जायना त्या दाळा दिला जाता आहलें म्हणटात. पळया आमी हेरांक ब्लेम करचें म्हटल्यार एक लिमीट ना थोडे फुटी. आनी की तेंत काणून बसता ल्हान ताच्या भितर आसलो तो ल्हानसो आवळे आनी की म्हणटा तुका मम्मीन सायकल दिनातले देखून तूं लांब जावं नाय आमकां तशेंच जायत्या जाणां. आनी अशें आसलें देखून आमचे थंय राग सोडटा. ताकाय राग सोडला तो म्हणटा इणें दिवना रागान सांगता तो मोगान न्ही रागान सांगता. त्या देखून आमी रागांत हेरांक जायते ब्लेम करता. दुसरें कितें करता आमी म्हज्या पातका देखून सुखी देखून हेरांक कश्ट कुटुंबाक कश्ट कितें तो एक्सिडेंट जालें तर अय्यो म्हज्या पातका देखून जालें दिसता ब्लेमींग. म्हज्या पातका देखून हांवें पातक केलें दिसता म्हणून एका तराचें गुन्यांवकाराची बोगणां गिल्ट म्हणटा आमी भितर दोन आमी बसता गुन्यांवकार बोगणां. त्या देखून कितें जाता आमच्या भितर सुद्दां गुन्यांव मांडून घेता आमी. पेद्रून पळय कितें जालें 3 बुडी ताणें नेगार केलें आनी जेजू परतून ताका विचारता पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय ओ बे म्हणटा कित्याक गे म्हळ्यार हाका भितर गुन्यांव हांवें ताका नेगार केला न्ही गे 3 बुटी. जेजू म्हणा लागलो तें सोड तूं म्हजो मोग करताय की ना गे म्हण सांग. वय हांव मोग करता. पळया आज जेजू आमचे खंयच्याय पातकां देखून या तुज्या सुखी देखून अशें जालें तशें जालें म्हूण आमी सांगचें न्ही. आमचे सुखी सगळे तो बक्षिता जेजू बक्षिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. आनी हे तिसरें बारीक जायत्या जाणांनी विचारचें सवाल फादर आमकां एन्सेस्ट्रल कर्स आसा गे फादर पुर्वजांचो सिराप कित्याक म्हूण तुमकां सांगता. पेंटेकॉस्टल प्रिचर्स आनी थोडे पटी आमचे लायक भावूय ह्या एका सब्जेक्टी वयर जायते मेटिरियलायज करना जातात. कित्याक ते करतात तुका एक्सिडेंट जालें न्ही गी म्हाका दिसता तुमच्या कुटुंबाची कोण गी हेम कोणात आसात वळटात त्या देखून तुका एक्सिडेंट जालें पुर्वजांचो कर्स. जायतीं जाणां म्हणटात ललाण तांच्यान ती एक कर्ण या कितें एक डिनॉमिनेशन कर्ण आज भायर वचोन ते कितें म्हणटात तुका पुर्वजांचो कर्स. आनी आमी बी येता वो देवा पुर्वजांच्या कर्स त्या सिरापाक हांवें कितें करी जाय. ताचे कडेन ताका सोल्युशनय आसा. तुवें तें करी जाय तुवें इतलें करी जाय तुवें तें करी जाय सगळें. मागीर लास्टाक ते म्हणटात तुवें वचोन एक 30 मिसां दी जाय पुर्वजांचो सिराप काडच्या खातीर. ते म्हळ्यार ताचें हांगा गिंबाळ मेळटाना हेरांक गेलो सांबाळा आसोन म्हणल्या खातीर म्हळ्यार फात्तेणी दिवचें न्ही. हांव रोमन कॅथोलीक इगर्जी सांगात एक जावन आसा म्हणल्यार हें कित्याक करतात म्हूण तुमकां सांगता. पेंटेकॉस्टांत तांकां सक्रामेंतान ताणें फकत देवाच्या उतराचेर मात्र प्रिचींग करचें. सक्रामेंताचें ते व्हरते बेसांव ह्या सक्रामेंताची ती सकत तांचे थंय ना. त्या देखून तांचें वाचलें आमचे थोडे लायक प्रिचर आज वचोन पुर्वजांचो सिराप एन्सेस्ट्रल कर्स म्हूण जायते प्रीच करतात. कसो आमकां एन्सेस्ट्रल कर्स येवचो. त्या देखून सक्रामेंतांतल्यान लास्टाक कितें म्हणचें हांव तुज्या खातीर मागता. पूण आमी कितें म्हणटा वच बरें कुमसार जा मिसाच्या बलिदानांत भागीदार जा
वचन कुमगार स्वीकार कर पळय आमकां आसा रिन्यूवल ऑफ अ सॅक्रमेंटल ब्लेसिंग. त्या देखून आमी कितें करता आमी आमच्या जिवनांत बॅप्टिझम घेता. जेजूच्या भुरग्यांक पुर्वजांचो सिराप आसा गी म्हूण आमी विचारचो. कित्याक म्हळ्यार आमच्या बावतिजमांत सगळीं आमची पातकां बगसत आसतना आमी बावतिजमाद्वारी जेजूच्या मोगाची एकवटांत मोगाची भुरगीं जाता. आनी जेजूच्या मोगाची भुरगीं जातना आमकां कितें म्हणटा सान पावलो रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 8 अध्याय 1 वळेर तो कितें म्हणटा पळया तुमी क्रिस्ततय आसात तर तुमी शिरापान नात. तुमी शिरापान नात. क्रिस्ततय म्हळ्यार ग्रीक भाशेन इन क्रिस्तो इनकॉर्पोरेटेड इन क्राइस्ट म्हळ्यार क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी एक जाल्या. पर आमच्या कुटुंबस्थांत कन्नडांत बावतिजमा देखून पवित्रांत देखून आमकां कितें पुरा जाता म्हूण सांगतना त्यो कन्नडाचे रेतीरीचे एक एकले सांगतना हो एक शब्द ताणें सांगता म्हाका बारीक खुशी जाली. आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत एकवटाव क्रिस्ताच्या वर्त्या त्या पवित्र सभेचे सांडे जाता आनी सक्रामेंतांत आमी एक जाता. पळया इन क्रिस्तो इनकॉर्पोरेटेड म्हळ्यार आमी कोंकणीन सांगचे जाल्यार क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी एक जाता. आनी केन्ना आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत एक जाता पवित्रांवरी क्रिस्तातय आमी एकवटल्या आनी क्रिस्तातय तें सगळें ताणें घेतलां. त्या देखून मोगाचें न्हू जायतीं जाणां आमी भियान बसता एन्सेस्ट्रल कर्स म्हणटा. म्हजे लागीं जायतीं जाणां येवन एंती जाता आज पडटा इल्लीं एंती सारतात. फादर ताणें सांगलें हाणें सांगलें एन्सेस्ट्रल कर्स आमकां कॅथॉलिक क्रिस्तांवांक ते कांयच पडोन वचना. कित्याक तें सगळें कितें आसा तें सोम्यान ताच्या त्या कुर्साच्या मरणा वरवीं आमचें तावन ताणें घेतलां. पवित्रां वरवीं आमी क्रिस्ताच्या मोगांत एकवटल्या क्रिस्ताचे खरें सांदे जाल्या पवित्र सभेंत आसा तो सक्रामेंत. त्या हर एका सक्रामेंताच्या बळांत आमचें थंय सिराप न्हय सोम्याचो एकवटांत आमी एक जाताना सोम्याच्या आशिर्वादांनी आमी भरता. प्रेज द लॉर्ड म्हणात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. तर मगचे भावन आनी भयणीनो सोम्यान आमचे कश्ट सगळे घेवच्या खातीर तो वळवळस आसलो. आमचे ते असले कष्ट शारीरिक पिडा जांग परत ते घाय आंतरिक घाय ते सगळे सोम्याच्या कुर्साच्या बळांत ताणें ते आमचे दावन निवरल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हें कशें कळ्ळें पेत्रूक पळया. पेत्रूक पयलें हें कळोना त्या देखून तो तसो उलयलो. पूण पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्मो पेत्रू वयर देव उरल्या देखून ताच्या उपरांत ताका तें कळीत जालें. पवित्र आत्मा देवलो आनी 3000 जाणांक तो देवाचें उतर दिता आसतना तो कितें म्हणटा पळया आमच्या जेजूक तुमी कुर्सायले तो परत उठला आमचे जिवीत आमकां जिवीत दिवच्याक. दमदूताची कृत्या चॅप्टर 2 वर्स 32 तुमी पळयलें जाल्यार तुमकां मेळटा आमच्या जेजूक तुमी कुर्सायले तो परत उठला तो मेल्ला तो थंय मरोना आनी आमकां जिवीत ताणें दिलां. त्या देखून आमी केन्नाच भियेवचें नाका. आमचे थंय पुर्वजांचो सिराप आसा. पुर्वज शिरपणा येसें जाता. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो सोमी आमचे थंय आसतना ताच्या एकवटांत आमी एक जाताना पवित्र सभा हर एका वेळा प्युरिफायिंग चर्च म्हळ्यार ती नितळ जावची पवित्र सभा कश्टतना आनीक वर्त्या तरान ती नितळ जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तर कुरीस जिविताचो संकेत जायत्या जाणां आमी चिंता कुरीस म्हळ्यार त्या जुदेवांक तो शेम तो अवमान. पूण आमकां तो जिविताचो संकेत तो सिरापाचो न्हय. तुमी घरा वचून पळयात दमदूताची कृत्या चॅप्टर 5 वर्स 41. दमदूताची कृत्या चॅप्टर 5 वर्स 41. पेत्रूक आनी जुआंक सेनेद्रीन सभेन कितें म्हळें
तुम्ही जेजूच्या नावान सुवार्ता प्रकट करून वचो. कसे बार्तिमेय जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव म्हजी खाकूत कर म्हणटाना लोक सगळो म्हणा लागलो तोंड दाम. कित्याक ताणें तोंड दाम पळय. जेजू म्हजी बिरमत पाव म्हळ्यार तांकां कांय प्रॉब्लेम नाशिल्ले. तांकां जेजू दाविदाच्या पुता दाविदाच्या कुळी असो म्हणून तांकां नाका आसले. दाविदाची कुळी असो म्हणून ताका ताची कुळी तांकां हाडूंक नाका आसली. तेच प्रमाणे हांगा हे म्हणा लागले पेद्रूक आनी सुवांको तुमी जेजूच्या नांवांत असो संदेश प्रसार करचो न्हय. तुमी जेजूच्या नांवान कितेंच उलोवचें न्हय. ह्या वेळा पेद्रू बळे धैर्यान बरोवन तो म्हणा लागलो जेजू शिवाय आमकां कोण आसा. कुर्सायल्ले जेजू शिवाय आमकां कोण आसा. आनी तो म्हणटा हांव जेजूच्या नांवान मात्र कितें करूंक शकतलो. ताचे विणे आमी कितेंच करूंक शकना म्हणा लागलो. आनी त्या देखून ताका पेद्रूक आनी जुवांक छापकांनी मारले. छापकांनी मारचे म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा ते सांबड्याचे ते एक आमचे बेल्ट आसले बरी ते मारन पाटी वडटाना ताचे मास तुमटोन येता खंय. मास तुमटोन येता खंय. आनी अशें ते छापकांनी ताका मेळ्ळें बरी दोगांकी मारलें. कित्याक म्हळ्यार ते म्हणा लागले जेजू विणे आमी कितेंच करूंक शकना. जेजूच्या नांवान मात्र आमी ताचो संदेश प्रसार करतले. जेजूचें नांव आमी उलयतले. पळया कितल्या पुरवायतारान तो म्हणटा. आनी अशें आसता ते छापकांनी मारता आसतना ते भियोनान मोगाच्यान ते मासाचे कुडके येताना ते रडोनान संतोशान भरले. कित्याक क्रिस्ता खातीर आमी दगदोणी सोसून आसा. पळया क्रिस्ता खातीर दूख सोसचें आमचें भाग म्हणा लागले. आज आमी इल्ले कश्ट आयला म्हणटा कित्याक काय देवान अशें गेलां. पूण पेद्रो आनी आमचो जुवांव दमदत्याचे कृत्य चॅप्टर 5 वर्स 41 तुमकां पळोवंक मेळटा. आनी तेय सनद्रीन सभेच्या विरोध ते वेतात आनी म्हणा लागले ना तुवें आमकां जेजूचें नांव काडूं नजो म्हळ्यार आमी आयकना. आमकां आसा सल्वसांव ताचे थंय मात्र ते म्हणा लागले. तर आनी परत तुमी मुखार गेल्या जाल्यार पयले पेद्रूचें पत्र 4 अध्याय 13व्या वळींत आमचे मोदेगात दगदवणी आसा आमी क्रिस्ताच्या कुर्सांत वांटेली जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. एक घडी बरी उबी रावया मोगाचें न्हू. त्याच क्रिस्ताच्या कुर्सांत आमी वांटेली जाता आसतना एक ल्हानशें गीत आमी गावया आनी त्या गिता द्वारे आमचें जिवीत कुर्साक दगदवणी बगताना आमी सोसूंक जाय ते कश्ट. कित्याक सोम्याच्या कश्टांत आमी एक जातल्या. उपरांत सांपाल कितें सांगता म्हणे हांव तुमकां दाखोवन दिता. पूण आतां पेद्रू आनी जुवांव म्हणा लागले आमी व्हडा संतोशान भरल्या. क्रिस्ताच्या कश्टांत आमकां वांटिले आमचे व्हडते भाग मेळ्ळा म्हणा लागले ते. आनी तांकां मासाचे कुडके भायर आयल्यार ते भियोनांत स्टिफनाक फातरांनी दर मारता आसतना स्टिफन बळे ते लास्ट घडये तो मरता आसतना सावलो ताची मुस्ताय घेवन म्हणा लागलो ह्या मनशाच्या मरणाक हांव कारण जाता. आनी ह्या वेळार सन स्टिफनान त्याच मरणाच्या थंडीर जावन सावलाक पळोवन एक ल्हानशें मागणें केल्लें गे. ह्या मनशान सोम्याक वळखुवच्या बरी कर. सोम्या तुका वळखुवच्या बरी ते ल्हानशें मागणें जावंक पावलें व्हरतें. आनी सावलो सुलो पावलो जालो आनी आपलें सगळें जिवीत ताणें दिलें. तर आमी आमच्या कश्टांनी दगदणांनी वळवळ्यांनी क्रिस्ताच्या कुर्सा वयर दिश्ट लावन जिवंत जेजूच्या व्हरत्या मोगान बरोवन आमी जिवंतपणांत भागीदार जावच्याक आयती जावया. पान संको 31 सकाळ काडया 30 आनी 1 31 पेज नंबर. चिजनू आमकां सुडका दिल्या आज चिजनू आमकां सुडका दिल्या चिजनू आमकां सुडका दिल्या आज चिजनू आमकां सुडका दिल्या. Alleluia गावून संतोषान तळयो पेटो जेजू कामे महिमा दिल्या. Alleluia गावून
हालेलुया गाऊन संतोषान ताळ्यो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया जेजून आमकां बाचाव केला आज जेजून आमकां बाचाव केला जेजून आमकां बाचाव केला आज जेजून आमकां बाचाव केला हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया गाऊन संतोषान ताळ्यो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया जेजून आमकां जीवित दिला आज जेजून आमकां जीवित दिला जेजून आमकां जीवित दिला आज जेजून आमकां जीवित दिला हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया गाऊन संतोषान ताळ्यो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया जेजून आमकां जैतला बैला आज जेजून आमकां जैतला बैला जेजून आमकां जैतला बैला आज जेजून आमकां जैतला बैला जेजून तोंडार हांसो दिल्या आज जेजून तोंडार हांसो दिल्या जेजून तोंडार हांसो दिल्या आज जेजून तोंडार हांसो दिल्या हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया गाऊन संतोषान ताळ्यो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 एक मिनिट आमी घेवया म्हणजे खालसा मनांत सम्याक आमी अर्गां पाठवया कित्याक ताच्या त्या वर्त्या कुर्साच्या मरणा वरवीं ताणें ताचे जीवच त्या कुर्सा समर्पिल्ल्या वरवीं पेद्रू म्हणटा ताच्या त्या मरणाद्वारे ताणें कुर्सायलेल्या त्या जेजूच्या वर्त्या जिवितांत आमकां वांटेली केला आमचे सगळे कश्ट ताणें हळू केल्यात आमचे कश्ट ताणें ताचे वयर घेतल्यात आमचे दगदवणी ताणें ताचे वयर घेतल्यात आमचे अनवरां ताणें ताचे वयर घेतल्यात आमचे शारिरीक गाय जावन आंतरीक गाय जावन आमचे भावनात्मक गाय जावन आत्मीक गाय जावन हे सगळे ताच्या कुर्साच्या मरणांत ताणें आमकां वांटेली केल्या देखून ताच्या आमले रक्तान
आमकां धुवन काडून ताणें नितळ केला. अर्गां तुका सम्या, होगळाप तुका सम्या, आराधान तुका सम्या, वंदन तुका सम्या. सगळे आमी म्हणे आमच्या वांटात हालेलुया. जेजो अर्गां आनी होगळा दिनवास आमी म्हणटा सम्या. तुवें गेले सगळे बरें म्हण आज आमी वखणटा. त्या क्रुसाच्या मरणावरी आमचे सगळे कश्ट तुवें तुजे वयर घेतलाय, आमचे सगळे अनवरां तुवें घेतलाय, आमचे सगळे शिरप तुवें घेतलाय आनी नव्यान आमकां रुपीत केलाय. हालेलुया 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 हालेलुया. बसया मगाच्या जायते बडी कश्ट येताना आमी समजून घेनासता कितें उलो मारता. हांव सोम्या देवा खंय आसाय तूं, तुका कळना गे, तुका दिसना गे. एखादो वेळा कावन्सिलर लागीं गेल्यार थोडे बडी कितें हांव कावन्सिलर करतात कळयता. कावन्सिलर म्हणटा कितें जालां तुका, तुवें सगळे कश्ट. ओ राव एक घडीभर दोळे बंद करून सांगता. ओ म्हाका काळोख दिसता. सिराप मोगाचें न्हू, सिराप न्हय, क्रिस्ताचो उजवाड दिसोंक जाय. सिराप न्हय, क्रिस्ताचो उजवाड दिसोंक जाय. त्या कश्टान त्या वळवळ्यान क्रिस्ताचो उजवाड आमकां कोण तें सांगता. संत पावल म्हणटा पळय, तो म्हणटा दगदवणी साल्वासावाचे एक हातेर, इज अ वेपन फॉर द सॅल्वेशन. आनी हें आसता दुसऱ्या कोरिंथकारांक बरयलें पत्र चॅप्टर 11 तुमकां पळोवंक मेळटा. संत पावलाक आयिल्ली दगदवणी क्रिस्तांवांनी मात न्हय, जुदेवांनी मात न्हय, रोमाकारांनी सयत त्या संत पावलाक इतली दगदवणी दिली की ताका फातरयलें, छापकांनी ताका मारलें. आनी ह्या वेळा तो कितें म्हणा लागलो कळीत आसा. संत पावल म्हणली उतरां वर्ती जावन आसात. बडाय हांव उलयतां म्हज्या दगदवण्याची. आय एम बोस्टिंग अबाउट माय सफरिंग. कसली उतरां ती. अस संत पावलो उपरांत तुमकां ताच्या दगदवण्यान तो कसो सम्या ते एक जालो, सम्याची बाडाय उलयता म्हणून तें कळयचें जाल्यार संत पावलाची पत्रां, संत पेद्रूची पत्रां आनी दमदूताची कृत्यां हें वाचल्यार कळीत जाता. कसले कश्टांनी ताणें उलयल्ली, त्या दगदवण्यानी ताणें उलयल्ली क्रिस्ताची बाडाय. तें बारीस अपुरबाय तर आमकां पळोवंक मेळटा. रोमाकारांक बरयलें पत्र चॅप्टर 5 वर्स 3 तुमी वाचलें जाल्यार तुमकां अशें आयकोंक मेळटा. तितलेंच न्हय, आमच्या कश्ट अनवरांतय आमी संतोश पावता, कित्याक कश्ट अनवरां सोंसणीकायेक वाट करतात. सोंसणीकाय आमची तिरसाण परकोंक पावता आनी तिरसाण आमच्या बरवशेचें मूळ जावंक पावता म्हणून आमी जाणाव. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना. ह्या वर्सा हर एक कडेन तुमी आयकलें जाल्यार हे एक उतर तुमी आयकतात. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपलें देणें म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखार देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धराळ वतला. त्या खातीर आमी समजोन घेवचें जाल्यार ताचे एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडिल्लो. ताणें संपूर्ण ह्या संवसाराक येवन ताचें जिवन मजा करूंक न्ही, आमचे खातीर कश्ट सोसून, वळवळे सोसून, नाका जाल्यार अपमान अवमान अप्रास सोसून कुर्सार मरून आमकां नवें जिवीत दिल्लो तो सोमी बरवशान आमकां केन्नाच निराशी करिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आतां आमी पळया मोगाचें न्हू दोन संगती कित्याक आमचे थंय कश्ट येतात. एक सवर्ण बेंडचें म्हणटात तुमी गेले जाल्यार जुआंव सवंजल चॅप्टर 15 वर्स 1 जावन सुरू जाता, 1 जावन सुरू जाता. ते सादारण एक 12-10 वळी म्हणसर तुमकां पळोवंक मेळटा. जुआंव सवंजल चॅप्टर 15 वर्स 1 to 10 कितें जाता. हांव जावन आसा दाखवाल, तुमी जावन आसा पांटे. तो दाखवाल इसो माली येता आनी लांब गेल्ले पांटे सगळे सवर्ण बेंडटा. कित्याक नितळ जावन यथेश्ट फळ दिवच्याक. त्या तुका आमी थोडे फावटी चिंतूंक बरो म्हाका कितें जालें कश्ट येतात. आमी म्हळ्यार रांदवय घालची आमकां कळीत आसा. कोण सकडी थोडी रांदवय आनी करतात तांकां कळत. ती वाल पळय लक्षण आमी म्हणटा ही वाल सर केल्या, इल्ली कातोन बेडी जाय. रूख जाल्यार तशेंच फळ देनातलें आमी कितें म्हणटा सेम जेजून कितें म्हळें. ही 1 वर्स पळया इल्लें ताका मुळा घाला
नादा येऊनचे असं खात्रून गेले पळया सरकेल्ल्या वालीक आमी थंय सरकोन सोडना ते खात सावन बेणतना तूं कासता पूण तोटा माले कित्याक सावन बेणता बरें पळ दिवच्या खातीर त्या देखून आमचे थंय दगदवणी कश्ट येतात ते बरें पळ दिवच्या खातीर म्हणटा हां जेजू तेंच प्रमाणे आमकां सांगता सवन बेणचें त्या देवान आमकां येता आसतना कश्ट येतना आमकां बरें जावच्याक हांव इस्रायल गेलो एक 4-5 वर्सां पयलें आनी थंय वता आसतना खंय पिलात रावून जेजूक ते मरणाचें प्रमाण दिता पळय थंय एक गुंडये बरी जालां जेजू सकयल रावता तो व्हडलो सनद्रीन सभे बरी थंयच चार आनी दवरल्या ते थोडं दृश्य थंय आसात आजुनी थोडे कुडको आसा आनी अशें आसता थंय गुंडी बरी आसा ते गुंडयेन पळयता आनी थंय रावता आसतना मोगाचे न्हू जेजून इतले कट्ट म्हणल्यार बरी आसा थंय रावता आसतना हांवें थंय देंवन रावलो आनी त्या वेळार हांवें निसाकी बगलें सोम्या तुजें कश्ट कसलें थंय ते दिंबेर पडलो आनी ह्या कश्टान सयत जेजून एकल्याचेर अपराध मानूंक ना ताका थापडां मारली वयर जावन ताचेर सिंपी उडयली वयर जावन ताचेर माती उडयली वयर जावन ताचेर फातर मारले तो सकयल आसा इतलोच जागो ल्हानसो आनी थंय पिलात मरणाचें प्रमाण दिता त्या वेळार त्या ल्हान जाल्ल्या गुंडयेंत दिंबेर पडलो हांव म्हजी एक दोंपर ताचेर दवरलो आनी हांवें त्या दीस म्हणलें उतरां सोम्या कोणी कितेंय सांगून हांव केन्नाच तांचे वयर अपराध मांडचो ना त्या देखून म्हाका आज बारीक खोशी कित्याक म्हाका ते इस्रायल वता आसतना ते एक उक्तावण म्हज्या मोतीन जाल्ली आनी ताचे उपरांत आज थोडे सांगतना म्हाका उडास आसना कोणें कितें केलां थोडीं जाणां म्हणटात आज आमी इस्कॉलांत थंय गेल्ले फादर अशें गेल्ले फादर सांग पुरो बाबा म्हाका आज उडास येना तांची नांवां सयत उडास येना हांव म्हणचे देवा कसलो व्हरत देव तूं कित्याक पळया आमचे मोती जावन सगळी ताणें धुवन काडला तें आनी त्या दीस म्हाका म्हणलें उतरां अजून एवढं आसा कोणेंय कितेंय करून सोम्या हांव हेरां ते अपराध मांडचो ना कोणेंय कितलें अपमान करून दी कोणेंय कितेंय सांगून म्हजे विशयान हांव तांचे विशयान एक वायट उतर उलोवचो ना सोम्या आनी तेंच म्हाका आज भोव आपुरबायेचें बळ डिवायन रिट्रीट सेंटरान त्या देखून ताणें म्हणचें तूं कसो उगेत आसताय कोणेंय कितेंय सांगल्यार कितेंय चड उणें घडल्यार कांय सांगनाय हांव म्हळें सांगून कितें फायदो तें तांकां रियलायजेशन जायचें हांवें सांगून तांकां कांय कळचें ना त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी सोम्याच्या कश्टांनी एक जाता आसतना आमचे थंय येता तें बळ आमचे थंय येता ती सगत त्या देखून येता सगत आनी बळ मात न्ही उल्हास संतोष काल पोर आमी ब्रेस्तार दीस 3 घंट्याचे इनरिले आंतरीक आराधना आसलें आनी त्या वेळार ते म्हणूंक लागले फादर 60 जाणांनी पोडोचे फादर हांव म्हळें आमी हांगा मनशाक पोडो काडचें न्ही हांगा मनशाक उकलो काडचें मनशान वयर वचचें म्हूण करचें तांचे भितरले गाय धुवन ताणें पडचें न्ही ताणें उठ जाय ते लागलो पात्र म्हणूंक लागलो शेक हँड घाल दॅट इज आमची मिसांव तें जावन आसा आमचें मिसांव पडोवचें न्ही पडोवंक कळना कितें जाता पांय दिले जाल्यार पडटात उठोवन ताका बऱ्या वाट्याक धाडचें तें जावन आसा आमचें मिसांव आनी अशें आसता मोगाची भावान आनी भयणीनो एक सवर्ण बेणटा आनी सावन बेणटा आसतना बरें फळ दिवंक आमी शकता त्या देखून कश्ट वळवळे दगदवणी पिडा येता आसतना भियेनाकात आनी अशें आसतना निरंतर आमी सोम्याच्या आदारान आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कांयच उणें आसना आमचें प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार आमी निरंतर सोम्याच्या सांगाता नांव निरंतर आमचें थंय ना आमकां आज जालें इरे तें जालें 2 पार जालो ताचे उपरांत आमचें वैयक्तीक जिवन लौकीक जिवन जियेत आसतना आत्मीक जिवनाची सगत आमी बगूंक जाय तातूंत काल कोणी विचारलो लागलो इतलें तें कुटुंब वचोन पुरा तुवें टॉक आनी दिवन इतले घंटे हांगा उबे रावन आतां परत वचोन तुजे बॅनर आमी पळयले थंय वताय तूं आनी राती तूं खंय पाक्षिकेरे वताय खंय हांवें म्हळें हांव वचना म्हाका सोमी व्हरता सोमी गेल्ल्या कडेन हांव येता सोम्यान आपयल्ल्या कडेन हांव येता आनी सगत कोण दिता सोमीन दिता सोम्याच्या आदारान जियेत आसतना तुका आसा तेंच लायफ सगळें आनी त्या वेळार आनी एकलो ह्या जाग आमी बसून आसतना म्हणा लागलो दॅट इज लायफ तें जावन आसा आमचें जिवीत सांपना एका वराक रेतेर जाल्या उपरांत आमचें जिवन आराम जाता तें आत्मीकपणान दुसरें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सांब पावलो आमकां म्हणटा फिलिप घरां बरयलें पत्र चॅप्टर 1 वर्स 24 तो म्हणटा
आज हांव दगदवणे बघता तर सम्याच्या कश्टांनी असले उणेपण भरती करच्याक, सम्याच्या कश्टांनी असले उणेपण भरती करच्याक म्हळ्यार ताचो अर्थ इतलोच, आमी एका काळोखाच्या कुडांत गेल्या जाल्यार सक्कडी काळोख, आमकां तें कांयच दिसना, आमी पाद्येत हांव येणे देणे. त्याच प्रमाणे आज इकच मतेंत थोडीं जाणां क्रिस्ताक फाटयानांतलीं आसात. क्रिस्त आज जायते जाण पळयल्यार तुमी अशें आमकां पळोवंक मेळटा, नास्तीक म्हणत खंयच्याय देवाचेर भरवसो दवरनातलीं जायते जाणां तुमकां पाश्चात्य कंट्रीनी, पाश्चात्य राष्ट्रांनी पळोवंक मेळटा म्हणटात आमचे यंगस्टर्स. आनी अशें आसता तसल्यांक फाटीं हाडच्याक, तांचे दारूण म्हूण मोवळावच्याक सांपाल म्हणटा म्हज्या कश्टांनी, जेजू थंय आसले दगदवण्यांनी, जेजूच्या मरणांत उणेपण हांव भरती कर दिवंक पळया. त्या देखून जेजूच्या गायल्ल्या कुडीचे कुडके आमी जाता आनी त्या कुडक्यांनी आमचे दगदवणे देखून आमी ते भरती करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. संपोवच्या पयलें तुमकां एक ल्हान एग्जाम्पल हांव दितां. एकली स्त्री जे डिवायन रिट्रीट सेंटर डिरेक्टर फादर अगस्टिनच्या रुमाक आयली काय आनी रडली खंय, गळगळ्या रडली. फादराबान तिका धरलें आनी बसयलें आनी म्हणा लागलो, बस बाय, कितें जालें? ती म्हणा लागली गे, फादर म्हजें जिवान सगळें गेलें फादर. कित्याक म्हळ्यार म्हजो बरवसो जावन आसलो एकलोच म्हजो पूत. कितें जालें? 3 वर्सां प्रायर म्हजो नवरो सरलो आनी त्या वेळार म्हजी दुबळीकाय जायती आसली फादर, कांय नातलें म्हजे कडेन. पूण त्या गवाच्या पेटेक हात लावन हांवें सांगिल्लें, पुताक कांयच उणें जायनातल्या बरी हांव पळयतलीं. तुज्या मरणा देखून हांगा भोगले एकसुरपण पुताक कळनातल्या बरी हांव तें भरतीकार दितालीं म्हूण हांवें भास दिल्ली म्हज्या न्हवऱ्याक. आनी जायते सगळ्या टायपाची कामां केलीं फादर. हांवें ल्हानांतलीं ल्हाणी हारांच्या घरांनी वचून कसले धाकटे तांचे दुरसुणें आयकलें, तांचे गाळी आयकलें, सगळें आयकलें फादर. आनी अशें आसता कितें केलें फादर, म्हजो पूत केदाळ्या म्हणटालो म्हाका एक धाकटें जाय बरें शिकतालो फादर. आनी हांवें म्हज्या जायत्या मिनातेन ताका शिकयलें फादर. आखरेक ताका ती एग्जाम बरोवंक आसली आनी ती एग्जाम ताणें बरयली आनी एग्जामान ताका बरें अंक आयल्या वेळार तो म्हणा लागलो, म्हाका एक धाकटें जाय, म्हाका म्हजी आशा आसा. आनी हांवें दिल्ली भास म्हज्या न्हवऱ्याक, तुज्या पुताक कितेंच उणें हांव करचें ना. आसलें एक ल्हान घर फादर, तें घर हांवें इकलें फादर. इकून तांतू आयिल्ल्या पयशांनी म्हज्या पुताक मेडिकल सीट घेतली आनी मेडिकलांत ताका भरती केलें फादर. 1 वर्स बरो शिकतालो फादर. दुसऱ्या वर्सा ड्रग्साक वळख जालो फादर, मादक द्रव्याक वळख जालो फादर. कितले पयशे तो विसारतालो गे म्हळ्यार घडये पयशे विसारतालो फादर. आनी त्या ड्रग्सांत ताणें शिक्षण सोडलें फादर. आनी ह्या वेळार सगळो मळप कश्टाल्या बरी जालो फादर. ह्यो भुरगो धाकटेर जावन इतले बापूर बायतारान मुखार येतालो म्हूण चिंतलें, म्हजी सगळीं सपनां कश्टलालीं फादर. फादर म्हणटा तिकाच पळोवंक पडलो हांव, तिची आकलास म्हज्या काळजान भोगूंक शकलो. आनी अशें आसता तिणें म्हणलें, उतरा फादर, ह्या वेळार म्हज्या पांयाक एक ट्युमर जाल्लो फादर. ह्या ट्युमराची दूख इतली आसली फादर, पूण ताचें की चड दूख म्हज्या काळजांत आसली. म्हजो पूत असले वायटाक गेलो न्ही म्हूण फादर. पूण ताणें कितेंय विचारलें हांवें ना म्हणून ना. एकच एक भास दिल्ली म्हज्या घोवाक ती. आनी जायते कश्ट काण मिनत कर ताणें विचारले पयशे धाडले फादर. ताणें ते सगळे पयशे ड्रग्साक घाले फादर. आनी अशें चोडपडी म्हाका असो गाळी दितालो की तो ड्रग्स काण घेवन म्हाका तें आयकोंक नाका आसलें फादर. काळजाची दूख घेवन आसली फादर. पूण उपरांत कितें करचें म्हूण कळीत नासल्या वेळार हांव म्हजें जिवनच एंड करूं म्हूण चिंतलें फादर. आनी अशें फादरा म्हणा लागलो, नाका वस, हांव तुजे खातीर मागतां. बरें जातालो तो. आनी तुज्या त्या ट्युमराच्या दुखेंत म्हाका दिसता तुजो पूत खंडीत जावन बरो जातालो म्हूण तुका सांगता म्हणा लागलो. आनी गेली 6 म्हयने उपरांत तिणें ताका फादराबाक फोन केलें, फादर म्हाका तुमकां मेळोंक आसा, ये म्हणा लागलो. फादरा आयली आनी ती म्हणा लागली की फादर म्हज्या पुतान म्हाका फोन केलें फादर. कितलेसो तेंप ताणें फोन करचें रावयल्लें फादर. फोन करतना म्हाका बेन दिसलें फादर, आतां परतून पयशे सारता, परतून कितें सांगता म्हूण. पूण फादर कितें जालें सांगता फादर तुमकां. म्हजो पूत म्हणा लागलो, मम्मी हांवें चूक केल्या,
हांव ड्रग्सान तुजे सगळे पैसे वगडयलेत मामी आज म्हाका कितें जाता म्हण म्हाका कळीत ना मामी हांव स्थितेर ना तुज्या लागीं येवं की म्हाका साध्य जावचें ना पूण हांवें एक एडवर्टीजमेंट पळयला मामी म्हणा लागलो खंय यूथ रिट्रीट इंटरनॅशनल यूथ रिट्रीट इन पोटा डिवायन रिट्रीट सेंटर जुलायन आनी हांव त्या रेतीर वेतालो आनी म्हाका इल्ले पयशे जाय पयशे धाडले हांवें म्हाका पात्यणी नातिल्ली फादर म्हणा लागली ती पूण तो थंय गेलो आनी वचून त्या रेतेरींत भागीदार जालो यूथ रिट्रीटांत आनी ह्या वेळार ताचे सांगात आनी 2 जाण ड्रग एडिक्ट गेले खंय मोगाचे आनी ते वचून मेळ्ळे त्याच फादर अगस्टिनाक आनी फादर अगस्टिनान ताका बरें करून समजयलें आनी तो म्हणा लागलो 1 म्हयन्या खातीर तुमकां डी एडिक्शन आमच्या डी एडिक्शन सेंटर आसता आनी थंय तुमकां धाडटालो ताचे सगळो खर्च हांव पळयतालो तुमी पळोवचे नाका आनी ताणें ताका धाडलें 1 म्हयन्या उपरांत ते आयले आनी एक रेतेर केली ताणें आनी एक रेतेर करून पाद्रा म्हणटा ते पाटीं गेले तांचे मेडिकल कंप्लीट केले MBBS करून तेकीस आनी ड्रग एडिक्ट तरणाटे आज रिमोट हळ्ळेनी वचून आपली सेवा दिवन आसात प्रेज द लॉर्ड म्हणात हालेलुया 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 हाले आनी आवय म्हणटा खंय फादर देव आमचे मागणे आयकता म्हज्या कश्टांनी देवान ताका जिवीत दिलें म्हणा लागली ती जेजूच्या कश्टांत हांव एक जावन तुमी म्हाका सांगलो उड आसा तुज्या ट्युमराची दूख वचून तुज्या काळजाक लागताली त्या देखून मोगाचे भावन आनी भयणो जायते आमचे कश्ट आसात तुमची थोडीं भुरगीं तुमच्या कंट्रोलांत नान जावंक पुरो थोड्यांची आसा थोड्यांची नान जायते आकलास बगची आमच्या लागीं येतात पूण भियेनाकात मागा जेजू कडेन तुजी दगदोणी तुजे कश्ट तांकां फाटीं हाडून सांगतले आज ती मागच्या स्थितीर नान संपाल म्हणटा त्या जेजूच्या कुर्साच्या कश्टान आसले उणेपण भरती करच्याक म्हजे दगदोवणेस हांव भागीदार जाता आनी ते उणेपण हांव म्हजे दगदोणे जरी हांव भरतीकार दिता एका दोळे ते भुरगे मागनात तुमचे भुरगे मागनात तर तुमी मागतना तुमी कश्ट बघतना तुमी वळवळे बघतना परपर नासतना सम्याक समर्पित करात आनी तें समर्पण सम्या ते आमी दिवच्याक सगळीं आराधनांत भागीदार जावया आनी सम्याच्या वर्त्या जिवनांत आमी वांटेली जाता आसतना तुजे कश्ट तुजे वळवळे सगळे ताचे कुर्साक समर्पित कर पवित्र सक्रामेंताच्या जेजूक समर्पित कर आनी पळय कसले अजापाचे अजापा त्या देखून आमकां क्रिस्तांवांक दगदोवणी सिराप न्हय आमकां दगदोवणी आशिर्वाद त्या आशिर्वादाचो शिवर तुकाच मेळटा म्हूण सांगो जायना तसो परिणाम दुसऱ्या वयर जावन आमची पवित्र सभा भोव आपुरबाय तरान परतवणी करताली पवित्र सभा नितळ जाताली आनी पवित्र सभेचे गटाय आमच्या दगदणे दरी दोडती जाताली आमेन सम्याक आमच्या मदगात आमी येवकार मागोंक आयते साम्या 지수의 소면토의 지수의 소면토의 지수의 소면토의 생각하면요 지수의 소면토의 모자갈산 지수토의 모자ըտմյամ 지수토의 모자모난 지수토의 모자치네 지수토의 지수의 소면토의 지수의 सगळं माझ्या जीवितात ये 지수의 माझ्या दगदोवण्यात ये 소면토의 या कष्टांत ये 스이스타나 지수토의 예제zo 하우막타나 माझ्या वंदवण्यात ये 지수토의
हांव शिकताना जेजू तुये काम करताना जेजू तुये जेजूये 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 सोम्या तुये जेजूये 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 सोम्या तुये मुझ्या कुटुंबान जेजू तुये मुझ्या संतोषान जेजू तुये मुझ्या सुखान जेजू तुये मुझ्या वावरान जेजू तुये जेजूये 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 सोम्या तुये जेजूये 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 सोम्या तुये सेवा करताना जेजू तुये पोयनार आसताना जेजू तुये पिडेन पडताना जेजू तुये हांव कश्टाताना जेजू तुये जेजूये जेजूये सगळ्या पिडेस्तात तुये जेजूये आमच्या त्या शारीरिक गायत तुये आमच्या अनवारात तुये आमच्या समस्यात तुये जेजू होय जेजू ये सोम्या सदांच तो रावा घे जेजू हांव चलवताना जेजू तुये हांव बोलताना जेजू तुये निराशी जाताना जेजू तुये कांतीन बुडताना जेजू तुये जेजूये 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 सोम्या तुये जेजूये 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 सोम्या तुये हालेलुया दोन्ही हात वर करा हालेलुया सगळं तुझ्या सत्यान आणि बळान आणि मनान सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या जीवितात संपूर्ण तरान उत्कृष्ट तरान उत्तम रीतीन संपूर्ण तुझे जीवित हे जेजू माझ्या जीवितात हालेलुया 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 स्तुती करा वत्या काळजाच्या गुणायता स्तुती करा सम्याच्या वत्या छिवेतात आम्ही वाटले जातात स्तुती करूया आम्ही सम्या घेतीन वसून सम्यान गेलं सोर बरोबर आम्ही वाकाडी हालेलुया 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 हाले हाले जेजू आमका तो जाय जेजू 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 सगळ्या जीवितांत आमच्या तकवण्यात जेजू आमच्या कष्टाने जेजू आमच्या ओणवराने आमच्या समाज आमच्या कळवळ्याने वळवळ्याने आमच्या बांधपदा बांधणे सगळ्यात जेजू जेजू आमच्या बगळा बाबा जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू ये
सोम्यात ये जेजू ये जेजू ये जेजू ये सोम्यात ये सोम्यात तुमची नदार दवरात या घडये खुरपेन बरसो वेळ हो एक विशेष घडी तांकां घडतले तुम्ही पवित्र सक्रामेंताच्या जेजूचेर दिश्ट घालता आसतना जेजूचे दोळे तुमच्या दोळ्यान गंसवणी जावचें तुमकां बगताले कित्याक त्याच पेत्रोन जेजूक नेगार केल्या वेळार जेजून आपली दिश्ट लायली पेत्रो वयर आणि जेजूच्या दोळ्यांनी मोगाची दुखां देंवताली म्हणटा पेत्रू हांवें पळयली ती दुखां म्हज्या सोम्याच्या दोळ्यांत देंवची कसली बेजारायची न्हय कसली बारीकपणाची न्हय मोगाची दुखां मोगाचें न्हू तसली मोगाची दुखां आज तुका पळयता आसतना जेजूच्या दोळ्यान देंवताली कित्याक ही म्हजी भुरगीं म्हज्या लागीं आयल्यान हांव हांकां अनाथ सोडचो ना खाली हातांनी धाडचो ना आनी ताका संपण बरें करतालो तांच्या पिडेक हांव वखद लायतालो तांच्या गायांक हांव म्हज्या आमली रगत देंवयतालो म्हणटा आमचो सोमी आनी तस जाल्यार सोमेच्या वरत्या आदारान जियो ह्या वेळा आमी हांगा बघ रावल्या आनी तें सांबाळ म्हणटा म्हजी बाडारकाय आसा त्याच सोम्याच्या तोखतवण्यान एक जावची तें हांव बाडाय उलोवंक आशेता तर मगेच्या भावान आनी भयणीनो आज त्या सोम्याचे दोळे तुजे वयर कसतना त्याच पेत्रोन आपली नदर सोम्याच्या नदरेंत एक केली आणि त्या वेळार पेत्रूच्या काळजांत पश्चाताप भोगलो आणि देवली ती उतरां कसली पश्चातापाची देवली ती दुखां पश्चातापाची कसली ती भितरले भितर जाल्ले ती भोगप पश्चातापाचे कसली उतरां त्याच्या तोंडांत हांव दुसरें आयकोना पूण आकलासान ताणें म्हळें म्हज्या देवाक हांवें अशें कित्याक केलें म्हज्या जेजूक अशें केलें न्ही म्हण पश्चाताप पावलो आनी गुन्यांवकार तो जावना कित्याक ताणें संपूर्ण जेजूचेर जेजूच्या त्या दोळ्यांचेर ताची दिश्ट लायली आनी त्या देखून तो नितळ जालो आज आमी त्यात सोम्याते आमची नदर घालता आसतना एवकारिस्ताच्या जेजूते आमची नदर इतले तीक्ष्ण दरार आमी दिता आसतना जेजूचे दोळे तुका पळोवचे तुजे ते एक जावचे तुज्या लागीं येवचो तुका आपडचे तुज्या कश्टान तुज्या दुखेन तुज्या वळवळ्यान तुज्या त्या गायांनी जावं बरो शारिरीक जावं बरो भितरले गाय जावं बरो थोडे बंधन जावं बरो थोडे बनपास हे सगळे जेजू आज तूं नितळ करता मगाच्या भावा आनी भयणी आनी ह्या वेळा आमी सगळे आमचे तकले बागोवया सोम्याक समर्पीत करया एका दोळ आमी सुकोवन पडल्या नंतर सोम्या आमकां बक्षी पश्चातापाची उतरां आमची जावं दी त्या पेद्रू बरी नमस्कार कया नमस्कार कया नमस्कार करया जेजू सोम्या तेच जेजू सोम्या नमस्कार करच्याक हलटार आमी उबी रावया मगाच्यान उबी रावल्या थंयच आमी सोम्याचेर आमची दिश्ट लावया ह्या वेळा जायते आमचे शारिरीक गाय शारिरीक दूख जेजू आपल्या वरथ्या बोळांत वोण काडटालो पवित्र सक्रामेंतांत आमी आसतना म्हणल्यार बरी आमी सक्रामेंताची भुरगीं आमी फकत देवाच्या उतराची मात्र न्ही सक्रामेंताची भुरगीं सक्रामेंतांत आमी एक जाता आसतना खंयचोय पुर्वजाचो सिराप जावन हेर कितेंय बनपासान बंदड जावन आमच्या थंय उरचें ना कित्याक आमच्या खातीर जीव दिल्लो जेजूक तुमी कुर्सायलेले तो परत उठला जिवान जाला म्हणा लागलो पेद्रो त्याच वरत्या सगळ्या 3000 लोकांक तो म्हणटा तो जिवान जाला तो उठला आणि परत ताचे त्या कुर्साच्या कश्टान आमचे कष्ट ताणें संपूर्ण वेंगल्यात आनी घेतल्यात म्हण सांगता त्याच व्हडा संतोषान
सम्यान आमच्या खातीर भोगल्या त्या कश्टां खातीर सम्यान आमच्या खातीर भोगल्या त्या दणसणे खातीर आतां देवाक आर्गां दिवया देवाचो उपकार बावड्या त्याच्या कुर्साच्या जैतांत आमकां जिवीत मेळ्ळा त्याच्या कुर्साच्या जैतांत आमचे सगळे कितें सिरप म्हूण आमी चिंताव ते सगळे ताणें त्याच्या कुर्सार ते घेतल्यात आनी त्या कुर्सात हांव ताणें घाल्ली मोळाची आनी दाळची दिश्ट आमचे ते सगळे कश्ट हळू करून सांगतात तर तकदोणी आमकां येताली क्रिस्तांव हांव क्रिस्त हांव इन क्रिस्तो क्रिस्ताचो फाटलावदार इनकॉर्पोरेटेड इन द बॉडी एंड ब्लड ऑफ जीसस त्या देखून हांवें कश्ट सोंसले आसतले आनी क्रिस्ताचे आमी फाटलाव जाताना कश्ट आनी दगदणीन येतलो क्रिस्तांव ह्या संवसारांत आसा तर तो क्रिस्तांव म्हणूंक साध्य ना कित्याक जेजूच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता जेजूच्या कुर्सायलेल्या त्या मरणांत आमी वांटेली जाता आनी उपरांत ती उतरवणी केल्या तेन्ना जेजूच्या पुना जल्मांत आमी वांटेली जाता त्या देखून आमी म्हणटा पास्कल मिस्टी पास्काचो गुट्टो जावन आसा जेजू मेलो जेजू जिवान जालो जेजू परतून आमच्या मदगांत येतालो आनी परतून येताना आमी त्या दगदणे धरी त्या कश्टा धरी त्या पिडे धरी त्या वळवळ धरी त्या बानपासा धरी आमी नितळ जातल्या त्या खातीर आमी म्हणटा पवित्र सभा नितळ जावची पवित्र सभा आनी कोण पवित्र सभा आमी पवित्र सभा हर एकलो पवित्र सभा चर्च म्हळ्यार कोण CH टू द लेफ्ट CH टू द राइट एंड यू आर इन द मिडल आमी हर एकली पवित्र सभा पळया CH टू द लेफ्ट CH टू द राइट यू आर इन द मिडल आनी आमी पवित्र सभेच्या मदक्यात आसाव आनी पवित्र सभेंत आमी नितळ जाताना पवित्र सभा नितळ जाताली आनी नितळ म्हळ्यार कितें आमी दगदणे बघताना आमी कश्ट बघताना आमचे आसलेले वळवळे आमी बघताना भियेन आसतना मुखार सरताना ते सगळे आमचे जावन पयस सरताले आनी वर्ते उजवाड आमकां मेळटालो त्या खातीर जेजून म्हणलें उतरां ताचे कश्ट ताचे ते कुड्डे पडो ताची शिक्षा न्हय ताच्या बदला म्हज्या बापाची पदवी आनी महिमा प्रकट जावच्या गे म्हज्या बापाची पदवी आनी महिमा वर्त्या तरान सगळ्या संवसाराक विस्तारच्या गे तो कुड्डो जावन जल्माला त्या देखून आज दगदणे आमकां सिरप न्हय आमी रागार जावची गरज ना आमच्या पदकात शिक्षा न्हय दगदणे जावन आसा साल्वासावाचे एक हातेर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 संतोषान उल्लासान समयाची स्तुती आमी करूया पान संको 31 दुस्मानाचे कोटे आमी नाश करूंकू सताने तिणसियूंक आमी स्थिर रावंकू सैतानाचे रास्ते अंत करूंकू बोबट मारून स्तुती ओगळा पामे गायता दुस्मानाचे कोटे आमी नाश करूंकू सताने ते सदा आमी स्थिर रावंकू सैतानाचे रास्ते अंत करूंकू बोबट मारून स्तुती ओगळा पामे गायता हालेलुया 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 गरुडा तरनटपण येवचे बरी आत्म्याचे तरनटपण म्हाका पावो कर गरुडा तरनटपण येवचे बरी आत्म्याचे तरनटपण म्हाका पावो कर सोमेचे सोमोचे थंय जियोन आसतना आणवार मोचेर के दिसते येवचे ना सोमेचे सोमोचे थंय जियोन आसतना आणवार मोचेर के दिसते येवचे ना दुस्मानाचे कोटे आमी नाश करूंकू
सदा नित्य सदा आम्ही स्थिर राहू सैतानाचे रास्ते अंधकारको बोबाट मारून स्तुती होगळप आम्ही गायता हालेलुया 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 Darnik barke disto sainaka Jesu tai sadas tunci eunra Darnik barke disto sainaka Jesu tai sadas tunci eunra Saulenta chaturautanā Talnyonke din sashin tuja eunchonat Saulenta chaturautanā Talnyonke din sashin tuja eunchonat दुश्मनाचे कोटे आम्ही नाश करतो सदा नित्य सदा आम्ही स्थिर राहू सैतानाचे रास्ते अंत्य करतो बोबाट मारून स्तुती होगळप आम्ही गायता दुश्मनाचे कोटे आम्ही नाश करतो सदा नित्य सदा आम्ही स्थिर राहू सैतानाचे रास्ते अंत्य करतो बोबाट मारून स्तुती होगळप आम्ही गायता हालेलुया 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 होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया 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 हाले 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 हालेलुया 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 हाले हाले हालेलुया 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 हाले 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 हालेलुया 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 हाले 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 हालेलुया 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 हलटारा में बश्या मगाचे परत्या मापान आमच्याकडे मागोंक विनंती केल्या साहित्य सणांनी ती विनवणी आता या सक्रमेंत जेजू लागी आमी हाडया जांगरो साहित्य जाणांचे कश्ट आसात मगाचे साहित्यान दगदवणी आसा पूण आमच्या थंय तसलो एक बरवसो उदेला तर तो जेजून दिल्लो बरवसो कितें तो बरवसो जेजू सांगता आमी जैत आपणयतले हांव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तरी तेंच जैत सोमी आमकां दिवच्या आमकां ताणें आपयला कित्याक आमी ताची मोगाची भुरगीं ताणें आमचे नास जायना जावच्याक आमकां आपयला तरी सल्वसांचे हातेर जेजूचो कुरीस आनी त्या कुर्सा वयर ताणें सोंसले ते कश्ट आनी दगदवणी आनी वळवळे आमकां त्या कुर्साच्या त्या कश्टांत वांटेली जावच्याक आनी भरती करच्याक सांपावलून दिल्लें तें आपोवणें आमी घेवचें आनी पेत्रूचें वर्तें आपोवणें जावन आसा कसले कश्ट येवन दी कसले वळवळे येवन दी सौम्या सांगता हांव थीर रावन ते बगूंक तयार जालो जाल्यार ताचे वर्त संतोष दुसरो ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर मग छपान आणि बेणीनो या वेळा उडा सगमे आडिया तस कष्ट बक्सो कोडकार
कष्ट बघचो कडकार तो आपण इतल्या म्हणा लागलो एक कष्ट कितल्या तेंप हांवें वोवय जाय जायते जाणां सांगचे हांवें आयकलां सोम्यान जेजून जायते जाणां बरें केलें गे तांची पिडा गुण केली गे हांकां तोंड्यांक सलच्या बरें केलें गे कोड्ड्यांक दिश्ट दिली गे केप्यांक खानाय कशें बरें केलें गे आरी घरान उठोन वेच्या बरें केलें गे जेवणसार धांवडेले गे आंकुडलेल्या हाताच्या मनशाचो हात मुखार हाड ताणें तो सारको केलो गे 30-18 वर्सां जावन भागोवन आसलेल्या त्या स्त्रियेची पाठ ताणें नीट केली 12 वर्सां जावन रक्तस्रावांत ती बुडोवन आसल्या त्या स्त्रियेचे रक्तस्राव ताणें रावलो गे मरण पावल्या लाजाराक ताणें उठयलें गे सगळें आयकल्लो कडकार म्हणा लागलो एखाद्या वेळा थाका आनी हांकां आनी थंय आसल्या तांकां सगळ्यांक बरें केलें जाल्यार हांव गेलो जाल्यार जेजू म्हाका बरो करचो ना करतलो पळय तो जावन आसा बरवसो ते जावन आसा बरवशाचे किर्ण ताच्या काळजांत आसले हे आमी बायबलांत वांजलांत गुण जाल्यार सगळ्यांच्या जिवनांत आमी पळयता सगळ्यांच्या जिवनांत तांचे तो एक बरवसो आसलो जावंक बरो तो बार्तिमेय जावंक बरो त्याच प्रमाणे 4 जाणांनी त्या आरीघराक वयर उखोवन व्हेल्लें आनी थंय देवेत आसतना त्या आरीघरांतय आसलो तो बरवसो आनी 23 आनी 8 वर्सां बेस्सेदा तळ्या लागीं आसल्या आरीघरा लागीं तो म्हणटालो म्हाका कोणूच ना पूण ताका गूण जावंक जाय आसलें बरें जावंक जाय आसलें त्या देखून तो 38 वर्सां थंय ताचो जीव सोडून ना ताणें जीव खणगोवन आसलो एक दीस जाल्यार एक दीस बरो जातलो म्हणल्यार तो बरवसो ताचे थंय आसलोच त्या खातीर त्या बरवश्या देखून जेजून ते पळोवन ताच्या लागीं तो आयलो म्हणा लागलो पुता तुका बरें जावंक जाय पळय आनी त्याच प्रमाणे हो कडकार म्हणा लागलो इतल्या जाणांक जेजून बरें केलें जाल्यार जेजू तूं म्हाका बरो करचो ना गे करतलोच हां वगेत बसो ना तो तूं करतलो म्हज्या माट्या लागीं ये आमी माट्यांत आसा हांगा येवन म्हाका बरें कर म्हणो ना ताणें जायते जाणां आज आमी कानुनां उलयता व्हडली व्हडली कानुनां हांव हांगा तसल्या बरें जायना गे हांगात रावल्यार जेजूक म्हजेर आशिर्वाद घालूंक जायना गे तापावा तितलोच तुजी सगळी जिणी जेजूक समर्पीत कर नितळ निर्मळ कुमसार जावन आपुरबायतारान एक निर्धार करूंक जाय आनी मुखार हांव पातक करचो ना आनी करची ना तो निर्धार तुवें केलो जाल्यार कशें पेद्रू पाश्चाताप पावलो आपल्या काळजान दुखांती पाश्चातापाची कसो तो वेचीक पूत म्हणा लागलो हांवें कित्याक हें दुकराचें काणकाय जाय म्हज्या बापाच्या घरा कितलें बरें आसा पळया पाश्चाताप ताचे थंय बगलो आनी तो म्हणा लागलो हांव हांगाच बळो मरचो ना हांव उठतलो आनी वेतलो केलो ताणें निर्धार मेड डिसिजन तयार जालो चल्लो आनी वेच्या पयलें ताणें निर्धार केलो हांव वचून म्हज्या बापायक सांगतलो हांव तुजो पूत म्हण म्हाका लेखी नाका तुजो साकर म्हणलो आनी हांव तसली चूक करचो ना पळया चूक करचो ना जायते फुडें आमगे कळी जायनातले देखून आमी कितें करता नॉर्मल रुटीन जिवांची येता तिसेन मरोंकी न्ही इसेन जियोंकी न्ही जिवीत आमी जियेवंक जाय फकत एक जिणी जियोवची न्ही जिवीत जोडून जियेवंक जाय त्या खातीर तो कडकार म्हणा लागलो हां आतां हांव वेतालो म्हज्या भावांक सांगतालो माट्यार आसले भावांक ते माट्यांत आसले कित्याक तांकां भायर येवंक नासलें दिसाक आनी गेलो तो आनी म्हणा लागलो पळया आमी या जेजू लागीं या जेजू आमकां बरें करता जेजू आमकां गुण करता आमकां नितळ करता आमकां पेकावणी दिता आमच्या गायतो संपंदारान ती कोड एकच खिणा भितर तो नितळ करता आनी उरले सगळे पळया जायते जाणां आज आमी थंयसान फाटीं घालचें रेती रे येताय ना 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 जायना बा आज काम आसा आनी आराधना येता ना 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 येवच्या पळया मागीर म्हजें पुरा काम जालें पण पुरा काम जालें उपरांत तूं येवची गरज ना गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू जीजस पळया कितलीं जाणां आमच्या हर्त्यांत ऊब काडून आमी म्हणटा म्हजें पयलें आद्य ते म्हजो पयलो जागो क्रिस्ताक म्हज्या भावान आनी बेटेन पयलो जागो तूं क्रिस्ताक दी आनी उरलें सगळें क्रिस्त तुज्या खातीर करतालो इन क्रिस्तो इनकॉर्पोरेटेड विथ क्रायस्ट तें आमकां भोव गरजेचें आनी तें आसतना क्रिस्त आमकां कशें जिये जाय कशें वचूं जाय म्हणून
वाट दाखोवन दितालो आनी त्या प्रमाणे तो खडकार म्हणा लागलो तुमी येनातल्यार वडनाय हांव येतालो ते म्हणा लागले आमकां पात्रायतले बे आमकां जायते जाणां बे कितें जाता काय कितें करतात काय म्हण त्या देखून पयले सोमारा वचून एक गडीभर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणटाना हांव ग्रुपाक सांगता सारकी आसत गे ना गे तुमी म्हण ह्या वेळार तांकां परत त्या लेवलाक काडटा आसतना तांचे थंय जावचो उल्हास मोगाचे न्हू आमी सकयल्या लेवलार आसचे न्ही वयर 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 उन्नतीच्या लेवलाक येत जाय त्या देखून तो खडकार म्हणा लागलो तुमी येनातल्यार व्हडनाय हांव येतालो आयलो धैर्यान भरलो कोणी मारता ते हें कांय नातलें ताका पातोर उडयतात पातोर मारतात जीवशी मारतात ताका पडोवन वचोना जिवी जडच्याक तो धांवोन 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 आयलो जेजू पयस आसलो ताणें पळयलें आनी थंय जावन तो उडी मारल्या बरी कशें आमी जंप करता म्हळ्यार लॉंग जंप तशें धांवलो आनी म्हणूंक लागलो जेजू तुजी खुशी वय जाल्यार म्हाका गूण कर जेजू म्हाका बरें कर जेजू म्हाका बरें जावंक जाय जेजू आनी जेजू कितलो पुरबायता जेजू कळीत आसलें येदोळस हो मनीस आपल्या काळजांत हांव गूण जातालो हांव बरो जातालो म्हूण ताणें येदोळूच चिंतिल्लें जेजू सगळें कळीत जेजू म्हणा लागलो म्हजी खुशी जावन आसा यू बी क्लीन तुवें नितळ जावचें तुवें बरें जावचें सोम्या लागीं आमी एक सभ्या सोम्याक आमचें सगळें जिवीत समर्पीत करया सोम्याक आमचें काळीज उक्तें करया म्हज्या बानान भियेनाकात आमचें बे थोडे बडी कशें आतां हांव बियांत फाटी दवरलें आनी अपराध मांडून सुरू जालो तशेंच आमच्या बिया देखून आमी अपराध मांडटा कांय शेम ना सूख आमी करता पातक आमी करता ऑर्यकलय करता पूण उक्तें कर सोम्या मुखार कोणा कडेन सांगूंक जायनासली ती व्हरती तुझ्या काळजाची बोगणां सोम्या सांग आनी तुजें संपूर्ण जिवीत सोम्याच्या हातांत दी Tabukan Pan Sanko Nura Hadinaru 116 page number. Jesu tuja rekta maka sudka di ओय जेजू Jesu tuja rekta मोजी पातका कसली ती पातका जावन ती सगळी पुसून काड जेसू तुझ्या रक्तान जेजू मोजी पिडा तू पयस का सगळी पिडा जेसू तुझ्या रक्तान म्हाका तू नवो कर नव्यान म्हजें जिवीत रुपीत कर जेसू तुझ्या रक्तान म्हाका सुडका दी ओय जेसू तुझ्या रक्तान सगळे तुझ्या काळी दुखते दवर सम्या सांग म्हज्या जिविताची स्टोरी ती कथा पिडा पयस कर तुझ्या कुटुंबाची कथा सांग जेसू तुझ्या रक्तान तू म्हाका नवो कर जेसू तुझे रगत म्हाका जिवीत दिता जेसू तुझे रगत म्हजें जिवीत बदलता जेसू तुझे रगत म्हाका सडवण दिता जेसू तुझे रगत म्हजी दूख पयस करता जेसू तुझे रगत म्हाका जिवीत दिता जेसू तुझे रगत म्हजें जिवीत बदलता जेसू तुझे रगत म्हाका सडवण दिता जेसू तुझे रगत म्हजी दूख पयस करता सगळी ती दूख कसली तुझ्या काळजाच्या गुण्यात आसा जांग परत जायते बडे मोगाचो अभाव जांग परत जायते बडे हेरांनी म्हाका चीट केला हेरांनी म्हाका नागयला जायते बडी हेरांनी म्हजें जिवीत विबाडला म्हण म्हाका बघता इतलें बरें जिवीत म्हजें आसलें हेरांनी म्हाका घात केला म्हाका ताणें नेगार केला म्हाका ताणें विकला अपमान केला अवमान केला असले घाय असले दोग असले नाका जाली इजा भितर बसनाका म्हज्या भावा म्हज्या भयणी सगळें जेजूक सांग तुजी स्टोरी तुजी ती कथा जेजूक कळीत आसा सांग ताका तुज्या काळजाच्या गुणायन जाली जांग परत जायते फुडें आमकां बघता हेरांनी म्हाका कितें हांवें करूंक आसलें हांवें सत्यान केल्लें पूण ताणें म्हाका नागयला हेरांचो हांवें मोग केला पूण ती कितें म्हजो मोग करिनात हेरांक हांवें बरें केलां पूण ती कितें म्हाका बरें करिनात ताणें कितें म्हाका वायट करीत जाय हांवें केल्लें बरेंपणाक ती कितें वायट करतात पण
जायते बडी तुका बगला तर कोणाक सांगतालो आनी कोणाक सांगतले हा जेजू सांग तुझ्या कुटुंबाची स्टोरी तुझ्या कुटुंबाची म्हळ्यार तुझ्या पत्नीची तुझ्या पतीची तुझ्या भुरग्यांची तुझ्या सगळ्या कुटुंबाची स्टोरी सोम्या सांग आनी म्हणो सोम्या तुझ्या रक्तांत आमचे कुटुंब दो तुझ्या रक्तांत म्हजें काळीज दो तुझ्या रक्तांत म्हजे भितरले गाय दो तुझ्या रक्तांत म्हजे शारिरीक गाय दो तुझ्या आमले रक्तांत म्हजे आध्यात्मीक गाय दो आत्मीकताना वाडावळ जावच्या उन्नते पावच्या उत्कट सृश्टीन संपूर्ण जावच्या जेजू कडेन माग जेसू तुझ्या रक्तां मुझें कुटां उसवडाय जेसू तुझ्या रक्तां मुझे मन तू नितळक मुखा सकट जेसू तुझ्या रक्तान जेजो म्हाका बळवंत जेजो जेसू तुझ्या रक्तान येसुवे म्हाका पवित्र जीसस जेसू तुझ्या रक्तान मुझे कुटां उसवडाय असलो काळोख पयसरो दी जेसू तुझ्या क्रिस्ताचो रक्तान उजवाडतय पागोवने मुझे मन तू नितळक ओय जेजो जेसू तुझ्या रक्तान म्हाका बळवंत कर येसया जेसू तुझ्या येसुवे रक्तान येसुवे म्हाका पवित्र कर जेसू तुझे रगत म्हाका जिवीत दिता तोसू तुझे रगत म्हजे जिवीत बदलता जेजू तुझे रगत म्हाका सोडवून दिता जेजू तुझे रगत म्हजे दुख पयस करता जेजू तुझे रगत म्हाका जिवीत दिता जेजू तुझे रगत म्हजे जिवीत बदलता जेजू तुझे रगत म्हाका सोडवून दिता जेजू तुझे रगत म्हजी दुख पयस करता जेसू तुझे रगत म्हाका जिवीत सगळ्या जिवीतांचो जेजू तुझे सगळ्या आमच्या जिवितांत जायत्या बरोबर आपणा बदलता जेजू तुझे म्हाका सोडवून दिता म्हाका सोडवून दिता जेजू तुझे रगत म्हजे दुख पयस करता आले हालेलुया हाले 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 हालेलुया 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 हाले 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 जबला नबगरिया शते जबरिया जंडेला बाला 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 gloria bala 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 patria gloria 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 Allah bala 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 hallelujah 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 hale 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 hallelujah 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 hale 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 hallelujah सोम्यादई एक सावची येत असताना गटाई ती गटाई सोम्याच्या अमली रक्ताची गटाई त्या सक्रामेंताच्या वत्या बेसावाची हर एक सक्रामेंत आम्ही जेवता असताना आमकां दिश्टी पडना दिल्या कुरपेचो भायलो करत तो सक्रामेंत त्या देखून जायत्या जाणांक ते बघप मेळनातल्या देखून ताणें कितें सांगतात ते नका जीव कश्ट मारता आज आम्ही सोम्याच्या कष्टांत वांटेली जाता सोम्याच्या त्या दगदवण्यात वांटेली जाता सोम्याच्या हर एका खायांत वांटेली जाता आणि त्या वेळा येता तुझे ते तस वर्त स्पिरीट पवित्र आत्म्याच्या सक्तेंची येवंसो घेता पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त दिसा त्या दिसांत देवलो आणि त्या वेळा पेत्रोन सांगोंक सुरू केलें म्हज्या हातान कांयच ना
जेजूच्या नावान आणि पावल आणि सिलास म्हणा लागले दोबे सुटका जोडी जायतर वस तू आणि तुझे कुटुंब सम्याते पात्यणी दोन मागात सम्याते पात्यणी दोन मागताना मग पावन आणि बहिणीनो जाऊचे ते बदलावण तुझ्या कुटुंबात असले ते अडकळी सगळे तस समे पैस करता कित्याक जायते जण आमकां कळीत आसा मगेच्या भावन आनी भयणीनो आमच्या रेतीर मंदिरांची की स्त्री आसून ती म्हाका सारयक पटी तांच्या कुटुंबान कसलेय कश्ट येताना कितेंय मागोंक आसतना ती म्हणटा फादर एक घडीभर मागा म्हज्या खातीर कित्याक फाटल्या 100 वर्सां अनुभव केला फादर म्हणटा ती कांय जोडले न्ही म्हाका सिंपल चिडी जिवची आज तिच्या जिवनात तिच्या कुटुंबान तिच्या भुरग्यांक तिच्या पतीक आणि तिचे सिंपल कुटुंब आज इतल्या वर्त्या भावडतान ते जियेता ती म्हणटा हांवें न्हय म्हजें कुटुंब मुखार सरोरचें म्हज्या जेजू ते कश्ट कांयच न्ही फादर म्हणटा ती आनी अशें आसता केन्ना तिणें मागोंक विचारतना आमी मागल्या वेळार ती म्हणटा म्हाका कांयच उणें नासतना म्हजी दगदवणे म्हजे कश्ट म्हजे वळवळे म्हजे समस्या सगळे सोम्यान घेतल्यात म्हणटा ती तर मगेचे भावन आनी भयणीनो आमी कश्ट ससतना पिडा येता आसतना भियोवची गरज ना एक थोडो पिडा गुण जायना ती आमी ससूंक आसा आमकां कळीत आसा वॅल्यू ऑफ सिकनेस आनी कित्याक आमी ते सोंसता सोम्याच्या कुर्साच्या कश्टान आसले उणेपण आमी प्रतिकार दिवन पवित्र सभा वर्त्या मापान बळवंत जावं जगती त्या देखून आज तुमी पळयतात मोगाचे न्हू 2025 वर्सां आदी स्थापीत जाल्ली ती पवित्र सभा इतल्या गट्यान भरल्या नानंत तरान लालाण मांडे हेणे तेणें उडी मारून म्हणटात हांव तें करता हांव पवित्र सभेच्या विरोध होता कांय जायना पोर कोणाक हांवें सांगलें तुवें कडपाक वचून तकली आपटेल्या कडप फुटाना बाबा तुजी तकली फुटता आज आमी पवित्र सभा विरोध न्ही मोगाचे न्हू पवित्र सभे एक जावन जिवंक जाय त्या देखून जेजू कडेन मागात तुमच्याच रितीन मागात कितले सिंपल जावन मागल्यार जेजू समजून घेता कांयच कळीत नातलो एकलो त्या बैलांची गाडी आमडून सो म्हणा लागलो खंय सोम्या म्हाका मागोंक कळीत ना सोम्या म्हाका कितें करचें म्हण कळीत ना सोम्या म्हाका आ ई म्हणटा आम आहा म्हणसर म्हाका सांगोंक कळीता तुका कशें जाय ते शब्द तूं कर सोम्या म्हणा लागलो खंय आनी आमच्या कन्नडाचे अल्फाबेट म्हणा लागलो खंय मगेचे भावन आनी भयणीनो आमी व्हडले पर्वतांक करीचे म्हण कांय गरज ना त्या संघांनी ह्या ग्रुपांत त्या ग्रुपांत थंय हांगा म्हण आमचे सगळे दावणी मात जाता शिवाय आमी खंय उन्नत मट्टा पावल्या पळया दाखया खंय आमी उत्कृश्ट मट्टा पावल्या पळया कित्याक की म्हळ्यार आमी दावणेर मात्र आसाव आमी धांवता आसतना आयले कश्ट दगदवणी भोगून त्याच्या बदलाक आमी सुखारी मारून धांवन आसाव कश्ट येतना दगदवण येतना ताळणी येतना वचा आनी पळया किर्तन 91 कोणाक कितें जालें येस आमकां कळीत आसा फादर आमकां कळीत आसा आमी बायपाटा म्हणटा फादर येस बायपाटा म्हणटात पूण त्या किर्तना वयर तुजी पातयणी कितली आसा 1000 जण तुज्या बगलेक 10,000 जण तुज्या उजव्याक मोरोन पडोन आसल्यार सोम्या थंय देवा थंय तुवें भावार्थ दवर मुखार गेलोय जाल्यार देव तुका शबीत आनी उतरणी करयतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मगेच्या भावनाने म्हणाल जायत्या बटी हांवें म्हजें चिंतप सोम्या लागीं व्हरता आनी म्हणटा सोम्या तुवें केल्लें कितलें आसा सोम्या आनी कांयच दिवंक ना सोम्या आनी हांवें दिवंक आसा तुका कालेकली म्हणा लागली फादर आमी जालें बरें जालें फादर आमच्या जिवनांत आनीकय देव दितालो फादर हांव म्हणलें दिल्लें भावनांगी तूं आनीक म्हणटा म्हळ्यार हांवें ताका फादर कालें करचें फादर मनशाची आशा तेंचो प्रॉब्लेम आमचें त्या देखून मनशाची आशा भागाना त्या देखून आमकां उन्नते मट्टा वचोंक आमकां जायना एका वेळा आमी चिंतलें जाल्यार देवान केल्ली अजबाची अजबा 100 वर्सां हांव दैविकाच्या रेतीर मंदिरां आसतना जाल्ली ती अजबां घडली ती घडिता आज बसून फाटीं बसून हांव नियाळटाना म्हणटा सोम्या कसले अगाध तुजी सगत कसलो अगाध तुजो मोग कसले अगाध तुजी वर्ते सांगात पण तुवें म्हाका दिलाय मगाच्या भान आनी पडून वाडणूक साथ आज हांव डिवायनांत आसतना जाल्यार हांव म्हणटा सोम्या पुरा सण जाता वय सोम्या जायते काम आसा पूण तूं म्हाका बळवण करतलोय त्या देखून
कितले वर आहे त्या सक्रामेंता मुखार बस रावून लोकांक हांव त्या सक्रामेंता आराधन दिता आसतना चुरचुरपूर आसतना म्हाका बोगुली ना मोगाचें न्हू कित्याक सोमी आमचे थंय आसतना सोम्याक आमी दिता आसतना आमचें काळीज मन सर्वस्व ताका समर्पीत करतना कांयच भिवोवची गरज ना कोण कितें सांगता कितें चिंता कितें म्हजे विशीं अपराध म्हणटा कितें अपमान करता सगळें बघ त्या सोम्यान बघून हांगी हांवें म्हळें तुका पिलाताच्या त्या वर त्या ल्हान पिलात वयर बसून ल्हान त्या बांय बरी आशिल्ल्यान सोम्याचें मेट थंय पडल्या कडेन एक गूण जाल्या आनी थंय सोम्यान बघिल्लें तें अपमान तर मुखेच्या भावान आनी भयणीन आमी सगळीं उबी रावया मुखेच्यान एक घडी भर आनी ह्या वेळार आमचे थंय आशिल्ले सगळे कश्ट आमी सोम्याक दिल्यात आशिर्वादा वर्स शिवर आमकां तो दिवंक तयार आसा केन्ना पवित्र आत्म्यान सक्त्यान भरतना पेत्र पवित्र आत्म्यान सक्त्यान भरला आनी म्हणा लागलो मारूंक आसा मारा संतोषान आमी भरता कित्याक सोम्याचें नांव काण ते उडी मारले आनी म्हणा लागले मारताय सापकांनी सामड्या उडवतात कांय भियेना संतोषान म्हणा लागले सोम्या खातीर तकतोणी भरचे कितले वर्ती बाडार काय सोम्या खातीर हा कश्ट भोगचे कितली वर्ती धादोस खाय आनी तसले वर्ते बडो सोम्या आमकां दिता आसतना मागया आमी त्याच गायनाच्या उतरांनी पवित्रात्म्या तुझ्या उच्च पवित्रात्म्या सगळ्या तुझ्या कुडेन आसल्या पिडेन शारीरिक सगळ्या तुझे शारीरिक या वेळा त्या गायानी तुझे पवित्र आत्म्यात सगळं जायत्या कष्टाचा त्याचप्रमाणे श्वेता म्हणल्या बहिणी खातीर आमी मागता कितें सकट तेंचे बरें पडटा आमकां तें जावं दी स्टीवन एंटनी राफेल हिलारी माइकल Ronnie, Maria, Rina, Albensos, Steven, Jesu, Aberganger, Selen, Aberganger, Joshua Antoinette, Roslyn, Maxim, Henry, Aberganger, Magde Samya, Jesu, आमच्या बच्चांचेर तकलेचो तळयो आसलो हरेका गायांचेर तुज्या आमले रगत पवित्र सगत वळय जेजू वळदे ही जर वळदे जर पवित्र जर यावेळा हरेका भुरग्याचो सगळी मानसिक पिडा शारीरिक पिडा सांगुरा पाठीची दोग पेंगटाची दोग किडनी प्रॉब्लेम लिव्हर प्रॉब्लेम अल्सर प्रॉब्लेम गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम कॅन्सर ट्यूमर पायाच्या गाठीची दोग पायाच्या गाठीची दोग तुझ्या तोळ्याची दोग गम इन्फेक्शन थायरॉइड व्हेरिकोज वेन थायरॉइड सगळे पिडा आस्मा ब्रँकाइटिस सगळे पिडा कोण जावच्या सगळ्या तुझ्याकडे मागता सगळ्या किती सगळे उड्या बडा आसा लिव्हर सिरोसिस किती सगळे किडनी प्रॉब्लेम किडनी स्टोन किडनी डायलिसिस होजाले पिडा नाशा कोणा सगळे अनंतदाराचे योजना अनंताचे नगदाले चिन्ह साहित्य दोषिता चिन्ह मोरिका नितळका निर्मळका माझ्या नाकांत जायत तुझा उच्छ्वास घेवचा हातात देवय तुझो तुझ्या सगळ्या बांधवा सामान काढेल तो उजो देवाने हाका सर कित मोहिते मा सर देवाय जेजो दोन्ही हात वर करून हालेलुया दोन्ही हात वर करून हालेलुया 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 हालेलुया
पवित्र आत्म्या सगत आम्ही मागच्या आम्ही ही रेते जाऊन पाठी येत असताना ती आत्मिक सगत आमच्या ते वाढवून दी वन्ना त्याच्या माटा एक 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 मेट जॉन ऑफ द क्रॉस म्हणटा 7 मॅन्शन्स 7 घरां आसात तुवें त्या 7 घरांक वेचाक एक 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 घराची मेटां तुवें सोडोंक आसात आत्मीक मेटां सोडच्याक बळवंत जावच्याक क्रिस्ताचे करे सक्सी जावच्याक क्रिस्ताचे करे फाटलादार जावच्याक क्रिस्ताच्या दगदोडेन गोरसाच्या त्या जिवितान वांटेली जावच्याक तुका आनी म्हाका ताणें आपयलां एक घडीभर सोम्या थंय तुमची गरज कितें आसा सांगात सोम्या तुज्या मुखार हांव दवरतां आयचे पक्षिगिरेचें जागरण त्याच प्रमाणे येवची आमचे कोंकणी कन्वेन्शन परसळ ऑक्टोबर 19 to 24 डिवायन रिट्रीट सेंटर पडटा जायते लोक येवनी जायतो लोक ते जाचे वर्त्या आत्मीक सक्तीन बरोवन दी तांचे बनपास बंदर सगळे निवरोन तांकां जिविताच्या वाटेन ती चलता आसतना जिवीत जोडच्याक तूं आमकां शिकय येवच्या सगळ्यांकी भुरग्यांक शाबीतायेन हाड तांचें पैण बरें कर आमी खंय खंय सकाळी वेता आमगे आत्मीक कार्यां भागीदार जावंक वेता आसतना आमच्या सांगाता तूं राव आमच्या सांगाता पैण कर आमच्या सांगाता तूं ये आमच्या घरांत तूं ये आमच्या कुटुंबांत तूं ये आमच्या शेत समारांत तूं ये आमच्या वावरांत तूं ये आमच्या जिवितांत तूं ये आमच्या मेटांत तूं ये हर एका वेळा मेटांक मेट दिवन आमच्या सांगाता तूं येता आसतना आमी आमच्या कश्टांनी तुझ्या कुर्साक वेंग मारूंक आमी तुजी त्याच कुर्साचो पाटलाव करूंक मातने आसता आमच्या ह्या लौकीक संवसारची आशा पाशा सोड तुज्या ससनाच्या जिविताच्या वाटेक आसची मेटां सोडोवंक आमकां तूं आशिर्वादांनी बर सगळीं आमी दिंबेर पडया सोमेचे आशिर्वाद घेवंक आयती जावया सोमे आमकां दिता ते आशिर्वाद वर्तें Itia boda sakramenta sestang naman koruya urbiratya rupa bola nayoriti adarya salvon vecha ustutvisya babatache Botipya Sasay Bapa Tashis Puta Ullasani Stutisa Potvi Maima Sasna Sasna Ekastaryan Harsita Tukado Gaicha Spirita Samasami Amen. हे देवा विजय सक्रमेत काल तुझ्या कष्टमाना सगळ्यास तू आमकां सोडलाय सोड आनी चड करून तुझ्या उत्तम जीवनाचेर आमचे नदर घाल आत्मीक तरान बळवान जावच्या कुस्ताच्या जिविताच्या वाटेन चलोवंक जाय जाल्यार चड सकत आमचे थंय उपसाय सो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना Amen. माया परी आसात देवान केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता शेल्डन डिसोजा उद्यावर आसो आज बर्थडे मथायस डिमेलो आनी कुटुंब निलावर जॉन मेंडोन्सा कालमाडी एलिझाबेथ मेनेझस कालमाडी लेनिशा आनी जॉन क्रास्ता मँगलोर लुसी दांती संताकट्टे डिंपल पेरेरा आनी कुटुंब उद्यावर आसो आज बर्थडे स्टीवन क्रिस्टल वेगस मँगलोर वॉल्डर मॅगदलेन सिक्वारा गुरपूर
सियोना कियारा वेगस मैंगलोर, सुनील आणि शारोल डिसोजा गुरपूर, विल्सन फर्नांडिस तोट्टम, रियोना आणि डियोना फर्नांडिस संतकट्टे, आयवान आणि कुटुंब पेरमनूरू, आल्बर्ट लोबो आणि सिंथिया मोरस बेल्तंगडी, मार्गरेट आणि कुटुंब पेरमनूरू, डॉमिनिक आणि रोशनी डिसोजा कुळूर, एव्हलिन आणि कुटुंब पेरमनूरू, वियोला मिनेजेस शिरवा, जॅक्सन रिबेरो नेजार हाचो आज बर्थडे, हेलेन मस्करेनस कोळालगिरी, शयान डिसोजा बसरूर, तशेंत स्टॅनी आणि ग्रेटा कॉड्रस उद्यावर, मरिया लोबो बॉम्बे, सुमित मॅन्युअल डिसोजा सोमेश्वर, हेनरी बेन्नी आणि आस्ली डिसोजा मँगलोर, दीपक लोबो बॉम्बे, रायमन मॉरस मोगरनाड, हेनरी आणि लीना कॉड्रस हे त्या सवां खातीर हेनरी आणि लीना कॉड्रस हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. दीपक आणि पूर्णिमा कॉड्रस कालमाडी, घरच्या आल्मांव खातीर मीस दिता. सिरिल फर्नांडीस उडपी, रोजी आणि शॉन डिसोजा हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. सरिता डिसोजा ब्रह्मावर, घरच्या आल्मांव खातीर मीस दिता. सेंट मेरीज बोट मालपे, रोमन डिसोजा हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. स्टीफन डिसोजा ब्रह्मावर, रिचर्ड लोबो हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. विल्सन दांती संतकट्टे, घरच्या आल्मांव खातीर मीस दिता. जॉर्ज रेशमा डिसोजा संतकट्टे, रिक्सन डायस हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. रॉबर्ट वीना डलमेडा सस्तान, तशेंच घरच्या आल्मांव खातीर मीस दिता. थॉमस मोनिस ब्रह्मावर, घरच्या आल्मांव खातीर मीस दिता. जॉस्पिन डिसोजा ब्रह्मावर. एडवन मेंडोन्सा कुंताल नगर, लविना मिनेजा संतकट्टे, लीना आणि कुटुंब, लीना आणि एल्ड्रिन पिंटो आजेकर, नेविल डिसोजा तोट्टम, लीना आणि एल्विन पिंटो हांच्या तेसांव पासत, केविन कार्डोजा विटला, अनिल फर्नांडीस तोट्टम, नोबिस अनिता नॉर्विन नाझरेत कल्याणपूर, अनुशल नोरोना लूड्सवाडो असा आज बर्थडे. रेल मांडी अल्मेडा सस्तान, रॉबर्ट लोबो आणि कुटुंब मँगलोर, शांती मिनेजेस संतकट्टे. सर तो वाते मुझे नावी संगी मिळता, कैसर आसा सदा तांचे मोते का दिसुचे हे उत्तर आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागता तें मेळटलें. संतोष बरीत काळजां आनी मोगा बरी एकवटा भोवतीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरांत. मुगेच्या बाबड्यानं देवा गाडगा दिव्या देवा उपकार बोड्या आपर बायसो दीस ताणें आमकां दिला आनी असलो व्हरतो अवकाशी आमकां ताणें पावो केला. ह्याच वेलंकणी मायेच्या पूर्ण शेतांत भागीदार जावन त्या शिकवणेंत आराधना मिसाच्या बलिदानांत आमी आत्मीक तरां वाडावळ जावच्या तिणें आमकां आपयला. हो अवकाश आमी घेतला पवित्र नदी मान करून मिसाचें बलिदान माय मोगान एकठम जावन आतां आमी संभ्रमया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्याचे क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाच्या उतराचें मोल आमकां कळीत आसा तें सांकोवंक आनी ताची रूच बगोवंक आमकां देव शिकयता. कित्याक तें उतर जावन आसा आमच्या जिविताची वाट. खंयच्या त्या बायबलांतल्या उतरांत तुज्या समस्यांक तूं पर्याय सोदून वेताय तो पर्याय तुका मेळटालोच. कित्याक बायबल म्हळ्यार तशें पवित्र बायबल तें व्हरतें हातेर. जायत्या जाणांक आमकां आज जिके झाडाय बगता
कित्याक रेतेर घेतना हर एकल्याक इसारता हांव केदाळ इसारना बायबल हाडला गे म्हूण तांचे मुखामळां पळयता हांव सांगता आमी झुजाक वता पूण आमचे कडेन हातेरां नात आमी पावसा मागोवंक वता पूण आमचे कडेन सत्री ना आनी तशें तुमी रेतेरेक आयल्यात येतना देवाचें उतर तुमी घेवन तुमच्या बायबल तुमचे कडेन ना तर ती जडाय जाता तर आमी देवाक तडवडी जडाय जातले त्या खातीर मगाचे भान आनी म्हणणो आमचंच म्हणल्यार देवाचें उतर अशें बायबल पवित्र बायबल आमच्या थंय आसूंकूच जाय आनी अशें आसतना तें उतर आमी वाचून तें उतर आमी सांकोन त्या उतराची रूस आमच्या जिवांत आमी भोगली तर तसलें वर्तें जिवीत बरें आमचें जातलें मैपासाचें जातलें माया मोगाचें बावडताचें बरवशाचें आनी देवाक मानवा सारकें जातलें आमी जिणी जियोंक जाय मनशां मानवा सारकें न्हय आमी जिणी जियोंक जाय देवाक मानवा सारकी आनी देवाक मानवा सारकी जिणी जियोवच्याक आमकां उदारपणान त्याच देवाच्या उतराची मायेत दिल्या आनी तशें आसता जेजू कडेन आमी मागया जेजू वर्त्या तरान त्या देवाच्या उतर जावन आसलो आपल्या बापाचें उतर घेवन तो आयलो आनी तें उतर ताणें आमकां परगट केलें आमी त्याच उतराची परगटणी करून आमच्या जिवान अपुरबाय तरान मांडून हाडया आमी ह्या देवाच्या उतराची रूच साकोवंक ना तडफडी आमकां त्या देवाच्या उतराचेर उर्बा ना अशें आसता आमी कशें आमच्या झुजाक थायार जावचें तडफडी आमी हें झुजोंक वेता सैतांचे विरोध पातकाचे विरोध पूण आमी चुकता कित्याक आमचे थंय हातेर करेक्ट ना तें हातेर आमी घेवन वचनासतना गेल्या जाल्यार आमी चलवतले देवाचें उतर म्हळ्यार हातेर आसा त्या पवित्र बायबलान हर एकलो आमी एक निश्चय करया म्हज्या जिवनान हो म्हजो बायबल जातलें म्हजें वर्तें हातेर आनी त्या प्रमाणे तें उतर वाचून तें उतर साकोन तें उतर जियोंक समेतान प्रेरण घेवया आमचे पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया हांव पातकी सर्पददा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान सरून वायट्या धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बगैर सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनंती म्हण प्रार्थना मागता सर्पददा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक फावो आमेन सौम्या काकूत सौम्या काकूत क्रिस्ता सौम्या काकूत सौम्या काकूत प्रार्थया सर्पदाणे सष्टाच्या देवा तू आघाडीत मोळ पाप तुझ्या लागीं मागतल्यांक ताका पाव जाल्ले परस चड आनी ताणें आशिल्ले परस चड तो दिताय तुझ्या काकोतेन सर आमची पातकां बगस आनी जे आमी मागोवंक फुडें सरना तें तो तुज्या उदारपण आमकां पाव कर हे आमी मागता आमच्या समेत पुता जेजो क्रिस्ता वरवी तो कर देव तुजे पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आनी राजवट चलयता सष्टाच्या सष्टा आमेन जोएल प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप सरेस्पोर अशें सांगता राष्ट्रां जागी जावं आनी जेहोशाफाटाच्या फलकाची वाट धरूंक कित्याक भोंवतणीच्या सगळ्या राष्ट्रांची नीत करूंक हांव बसतालो कोयते लाया कित्याक पीक तयार आसा येया आनी माळा कित्याक दाकांची कळंबी भरल्या दोणां बरोवन ओमतातात कित्याक तांचे कोटेपण खरेंच व्हड निर्णयाच्या फलकांत लोकांचो जमोच जमो कित्याक निर्णयाच्या फलकांत सरेस्परोचो दीस लागीं पावला सूर्यो आनी चंद्रेम काळे जातात नेकेत्रां आपलो प्रकाश लिपयतात सियोनातावन सरेस्पोर घर जाता जेरुजालेमातावन तो आपलो ताळो आयकसो करता आकाश आनी पृथ्वी तरतरतात
पण सरस्पोर आपल्या परजेक आसरो जातालो, इस्रायलीच्यांक एक कोटे जातालो. तेन्ना हांव सियोनांत म्हज्या पवित्र पर्वतार वस्ती करता तो सरस्पोर तुमचो देव म्हूण तुमी जाणा जातल्यात. जेरुजलेम पवित्र जातले आनी परकी मनशान थंयच्यान वेचिनान. त्या दिसा पर्वतांत दाका सोरो व्हांवतलो आनी दोंगरांत दूद व्हाळटले आनी दुदाच्या व्हाळांनी भरपूर उदक भरतले. सरेस्पराच्या मंदिरांत एक झर फुटोन येताली आनी बाबल रुखाच्या फालकाक उदक दिताली. इजिप्त पाड पडटलो आनी एदोम एक निर्जन आरण्य जातलो, कित्याक ताणें जुदाच्या भुरग्यांक पिडापीड दिला आनी तांच्या देशांत निरपराधी रगात वारयलां. पूण जुदांत लोक सदांकाल वस्ती करतलो आनी जेरुजलेमांत सर संतती पर्यंत हांव तांच्या रक्ताचें फारीकपण घेतलो आनी कोणाकच कॅस्ट लायलेले शिवाय सोडचो ना. आनी सरस्पोर सियोनांत वस्ती करतलो. देवाचे उतार हे. देवाचे उडोवकार. तुमी नीतिवंतानो सर्वेस्पोरांतय संतोष पावा. तुमी नीतिवंतानो सर्वेस्पोरांतय संतोष पावा. सर्वेस्पोर राजवट चलयता, पृथ्वी उल्हासून दर्या करावळीचे गांव आनंद बघून. कुपां आनी काळो ताचे नेसन, नाणी ताच्या सिंहासनाची बुन्याद. तुमी नीतिवंतानो सर्वेस्पोरांतय संतोष पावा. पर्वत मेना बरी करता, पृथ्वेच्या दण्या मुखार मोळाप ताचे नितीवंतपण परगडता. सर्व जाणांगा ताची महिमा नियाळता. तुमी नीतिवंतानो सर्वेस्पोरांतय संतोष पावा. नीतिवंतांक उजवाड फांकला, आपवंतांक संतोष उदेला. तुमी नीतिवंतानो सौम्यातय संतोष पावा. ताच्या पवित्र नावाची स्तुती करा. तुमी नीतिवंतानो सर्वेस्पोरांतय संतोष पावा. तुमी नीतिवंतानो सर्वेस्पोरांतय संतोष पावा. समस्त में उभी रव्या मिसाचो उद्गार गायन करया. Alleluia, 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 Alleluia. देवाचे उतर ऐकून ती पाळतात सुबाखी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या.
जेजू ह्या परी उलो नासतना लोकांच्या जमा मदली एक स्त्री व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, आपणाच्या कुशीन तुका वावयली आनी तुका पानू दिल्ली आवय कितली भागी. पूण जेजून म्हळें, हाच्या की देवाचें उतर आयकून ते पाळतात ती चड बागी. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. उंड्या वायना संगी अर्पीत हांव बापा, काळजा आमची आजोपून दिता तुका. कणबेसाराय दूख मोग संतोष आनी सूख, बदल तुझ्या मासारता. कणबेसाराय दूख मोग संतोष आनी सूख, बदल तुझ्या मासारता. गोवाचो बोंडो मनशा वावरान केल्लो, स्वीकार कर म्हण तो परता. बदल म्हण तुजे पवित्र कुडीन सोम्या, पवित्र कर आमकां ह्या वेळा. ओड्या वायना संगी अर्पीत हांव बापा, काळजा आमची आजोपून दिता हांव तुका. कणबेसाराय दूख मोग संतोष आनी सूख, बदल तुझ्या मासारता. कणबेसाराय दूख मोग संतोष आनी सूख, बदल तुझ्या मासारता. म्हज्या मोगेच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वप्रथम देवा बापा मानता तसलें जा म्हणो मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर्त मानून घे. सर्वेस्परा तुवें स्थापन आमकां भेटोवंक परमयलां, तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुज्या सेवेके सोडवणेचे पवित्र रीत संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे आमकां तूं अदीक अदीक पवित्र कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमच्या सवे आसा. आमचे काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद आनी सष्टाच्या देवा सर काळे आनी सत्य आमी तुका दिन वाचूंक फावो. कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या आनंद सवतोरी सगळ्या मनशाक उर्दुव्यार आसतना त्याच्या उदार खातीर तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत धाडलेलोय. त्याच्या कश्टां मरणां आनी पुना जिवानपणा वरवीं नव्या जिवितान आमकां वांटेली केलें. आमचे कश्ट वोवंक आनी त्याच पर्यंत दगदणी भोगोवंक आमकां त्या कोर्साक जिवीत दिलें. त्या संतोच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सदाळ बाळ निरंतरी गायता तुजे मुखार. Povet, povet, poet darbaraso, सर्वेस पोर्तूं सर्गणी संसार बोरला तुझ्या वैभवा. सगी तुकाचे सगी तुकाचे सगी तुका जय 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 सगी तुकाचे सर्वेस पोराचे नावे येता दाता जय जय सगी तुका जय 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 सगी तुका जय.
बापा करस तू पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सरी तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणे पवित्र कर पण आम्ही मागताव जाऊन ते आमकां आमच्या सोम्याच्या क्रिस्ताची कोडो आणि रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुमी समेज घेयात आणि कयात ही म्हजी कोड तुमच्या पासत समर्पूची. तेच परिचय जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें ही तुमी समेज घेयात आणि हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सश्टी करचे रगत पातकांच्या बक्षान मेळच्या तुमच्या पासत आणि समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बावट सगट परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन जालो जेसू नव्यान येतलो. बापाची चमण आसणी पुन्हा जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उडास काडटाव आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडूंची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पाव केलें देखून आमी तुका हातीन वचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेतल आमी स्वेस्ता पवित्र आत्म्यारी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. लियो आमच्या भगवन बापा जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकार मरये देवाच्या माये सांगाती आनी तिचो पोती भगवन जुजे भगवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सश्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे जो वरवेन त्याचे जो सांगता त्याचे जो थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन. समेन भोव मोगाचें अपुरबायचे प्रार्थना आमकां शिकयलां ते प्रार्थना भक्तीन सांगात आमी म्हणुया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतल्यान आमकां निवा. दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंतराचे क्रिस्ताचे येणे बरो शानत रयतले आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकातांतले वाठय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदिता म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती देण एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समेची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवय आसो. मोग आसो आनी एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. केसळिये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी भोव मग छपा भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो पळय आमचो स्वामी हळयेका आमच्या घरसांक पावस ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाताना आमचे कश्ट हळू जाताले मात न्ही आमची दगदवणी ताच्या कश्टांत आमी एक करून चियेत आसतना ताच्या खुर्साक आमी वेंग मारता आसतना तेच ताच्या मांस आनी रक्तांत आमी एक जातल्या अशे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सम्या तू म्हजे शिंदेबाग म्हाका पावना पूण ज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेसू तुका सेवच्या काळजां ओडत्रेगान राखून आसा आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेसू तुका सेवच्या काळजां ओड अत्रेगां राखून आसा मुजेशी येता तो केदीस बुके सोना म्हाका सत्मा तातो केदीस ताणे सोना जेसू तुझ्या उतरा प्रकार जियेच्या आशेता आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेसू तुका सेवच्या काळजां ओडत्रेगां राखून आसा उंडो तुवें मोडलो मासान तो बदल्लो कलसींतलो दाकारो रगजायसो केलो जिवितासो उंडो जालो खुर्सार बेटो दिलो आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेसू तुका सेवच्या काळजां ओडत्रेगां राखून आसा उड्या रूपान येवो सोम्यामची भूक तांब भयाळायेंची आमकां करपा लाबो
एकवटाची हातेरा जावं आमची कुटुंबां सोबत आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळजां पडत्रेगा राखोण आसा आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळजां पडत्रेगा राखोण आसा. प्रार्थया. सर्वपदेदा देवा आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतला त्या संस्कारावर आमचे काळजांत दोस कायन बरो आणि आमचे क्रिस्तीची वेद घट आणि फळादीक जावं आमचे काण जेवण कसन जिवान जेजो घेवन जेजू सारखे आम्ही जावंक पावो असले रूपांतरा बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर्पद वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. जेजूच्या उतराची बळादीक हातेरां जावन छाखे वचून आज क्रिस्ता शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाची उडक. आमच्या पाद्रा बातावन तुमची मनाची वात तुम्ही घेवची. अनिता डिसोजा आणि कुटुंब काणजार. अनिता डिसोजा आणि कुटुंब काणजार. तशेंच विल्सन दांती सांताकट्टे. सुनील डिसोजा बेलमाण. पावेल कर्नेलियो सांताकट्टे. थॉमस मोनिस ब्रह्मावर. नावनका कल्याणपूर. मारी पिंटो सिरवा. नॉर्विन नाझरेत कल्याणपूर. जॉस्पिन डिसोजा ब्रह्मावर आणि वेरोनिका रॉड्रिगास सस्तान. तुमकां देव बरें करूं. मरियमाईच्या आशिर्वादा तुमचेर मागता. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्या पासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्या पासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर. ये बो नितळी ओंकारी बो भगवंत त्रिराधीन जेजूची बो निर्मळ आवय जावं ससन जावं तुका विसरून काडली. देवपुता तो गर्भी समोरच्या वेळी तुका भोगल्या अधिक वर्ता आनंद सो उडास करूंक तूं म्हाका फाव कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तसो आनंद परतां तुका दिवं वा तो आनीकय चड वाडूंक हांव भोव चड रिगतां. तुझे मोगाळी माये तुझ्या आनंद सो भक्तीन उडास करतल्या तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार. ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुझ्या देवपुताचे अपरिमीत काकुळटीचेर पातयो आनी आमी मागले आमकां मेळटले म्हणल्यार बसवणेचेर बरोवसून आनी तुज्या पळवून सुसयेच्या आदारार बांदून
भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परता. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पसत विनंती कर. देवाची बगेवून खुशी वय जाल्यार हांवें मातशे उपकार म्हाका मेळशे कर. नाहीतर म्हाका अदीक गरजेचे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनान हांव तुज्या लागीं परतून मागता. ते सवा ह्या बरी आसात. चिंतिल्लीं कामां बऱ्यान जावंक, बंदडेन तावन सुटका मेळोवंक, किडनी डायलिसीस बऱ्यान जावंक, कामा विशयान सारको निर्धार काणगावंक, सर कामांनी यशस्वी मेळोवंक, परीक्षेन पास जावंक, पांयांचे नी रिप्लेसमेंट बऱ्यान जावंक, बरी सैरीक मेळोवंक, दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक, भुरग्यांचे उलोवणे सुडाळ जावंक, राग उणो जावंक, टीबीची पिडा गुण जावंक, कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक, दुबई काम मेळोवंक, एलर्जी गुण जावंक, कुटुंबांत शांती समाधान, घरांत रिनोवेशन बऱ्यान जावंक, जाग्याचे वांटे बऱ्यान जावंक, बांदतेर बऱ्यान जावंक, कॅन्डल बिझनेस बऱ्यान जावंक, पांयाची दूख गुण जावंक, कातीची पिडा गुण जावंक, स्कॅम जावन गेल्ले लाखांनी पयशे पाटी मेळोवंक, CA परिक्षे पास जावंक, आमाल पियोवणे सोडूंक, इन्कम टॅक्स प्रॉब्लेम सारकें जावंक, न्हिदेंतली पिडा गुण जावंक, एडवर्ड मेंडोन्सा म्हणल्या भावाचें प्रोस्ट्रेट कॅन्सर ऑपरेशन बऱ्यान जावंक, कुटुंबा सान्यांक भुरग्यांक बरी भलायकी, डायवोर्स केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक, पुताक बरी सैरीक फुडार मेळोवंक, परीक्षेन बरे मार्क्स मेळोवंक, एजंटाक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, मेमरी पावर पाटी येवंक आनी मागण्यांत उर्बा येवंक. ह्या तेसावांक आमची तेसावां मेळोवया आनी आमी सांगता मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेन म्हाका अशी वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव खुशी वरता. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशी आसतना ताणें तुज्या कथावेन काळजान पेटयल्या सैमावता मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागता. हे म्हजे मागणे घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अतिरेक भेटयता. नमान बरी कुरप्यान भरलेले सुमी तुजे सांगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कुरप्यान भरलेले सुमी तुजे सांगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कुरप्यान भरलेले सुमी तुजे सांगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. हे देवाचे माये गे म्हजे प्रणाम. गब्रिएल बडव्यान पयले पोटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेल्या म्हणल्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या संगींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळीक मोतयां ते जावन दीत म्हूण हांव खुशी वरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ते परजळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रेयता. हे दुखे सगळे देवा सपूत मनीस जाता तुका बगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागता. तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार. ह्या खातीर हांव तुका भेटयता. तुज्या मनाक येदळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोगार काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें. ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागता. आयकून म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार. थंड रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजे बाप तुजे पावो दे. सोमी तुमच्या सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. हे सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें आशिल्ल्या आत्म्यांक सवकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साळ ताणें बदलून बेगीन तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी.
क्रिस्तांच्या सोम्यावर काकुलदार सोम्या बावरताच्या बुजोंडारा तुझी मीत मेरनातलेल्या दायळायला आम्ही मागता दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुझ्या साकरांची जशी तुवें भेट केली शिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवं दीत जो जियेताय आनी राज करताय देव सशनाच्या सशनाक आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय असो तुमकां राखोंक तुमच्या भितर असो तुमकां सांबाळोंक तुमच्या मुखल्यान असो तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान असो तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर असो तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक आमेन. सर्वेस्पर तुमच्या सवय आसो तुमचे सवय सर आसो. पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगाचनो आतां ते ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲ ನಾಳೆಯಲ್ಲ ಈ ದಿನವೇ ನಡೆಯುವುದು. ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲ ನಾಳೆಯಲ್ಲ ಈ ದಿನವೇ ನಡೆಯುವುದು. ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಪಾಪವ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಿಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಬದಲಾಗುವರು. ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಿಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಬದಲಾಗುವರು. ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲ ನಾಳೆಯಲ್ಲ ಈ ದಿನವೇ ಬದಲಾಗುವರು. ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲ ನಾಳೆಯಲ್ಲ ಈ ದಿನವೇ ಬದಲಾಗುವರು. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲ ನಾಳೆಯಲ್ಲ ಈ ದಿನವೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲ ನಾಳೆಯಲ್ಲ ಈ ದಿನವೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವ ನಡೆಸುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಗಳು ಮರೆಯಾಗುವುದು. ತೀರದ ರೋಗಗಳು ತೀರಿ ಹೋಗುವುದು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಗಳು ಮರೆಯಾಗುವುದು. ತೀರದ ರೋಗಗಳು ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು. ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲ ನಾಳೆಯಲ್ಲ ಈ ದಿನವೇ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು. ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲ ನಾಳೆಯಲ್ಲ ಈ ದಿನವೇ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು. ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ
ಅದ್ಭುತವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲ ನಾಳೆಯಲ್ಲ ಈ ದಿನವೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲ ನಾಳೆಯಲ್ಲ ಈ ದಿನವೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮರಣದ ಆತ್ಮಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗುವುದು, ಮದ್ಯಪಾನ ಆತ್ಮಗಳು ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಮರಣದ ಆತ್ಮಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗುವುದು, ಮದ್ಯಪಾನ ಆತ್ಮವು ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು. ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲ ನಾಳೆಯಲ್ಲ ಈ ದಿನವೇ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು. ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲ ನಾಳೆಯಲ್ಲ ಈ ದಿನವೇ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು. ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲ ನಾಳೆಯಲ್ಲ ಈ ದಿನವೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲ ನಾಳೆಯಲ್ಲ ಈ ದಿನವೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. Mughal puta sobe Amkwar moria shirvati amka Jesu chabo povit kalsa Ama servandi tuche आशीर्वाद भलायकेचे माये आम्हा पासत विनंती कर दर्या सुकरा आम्हा पासत विनंती कर आणि समस्त मी संतानो आणि संतानीनो आम्हा पासत विनंती करा भगवान कृष्णाचे कृपेन निवडका आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतली बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नाव आमेन.